बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आमच्या बऱ्या बापा सगळे तुवें हांगर अरेंज केल्ले आहाय. ह्या ब्रादर डायगो खातीर आमी निनवासता, तेजे बायले खातीर आमी निनवासता. हो जागो आमकां ताणें ओपन केला, आपणाचें दार ओपन केलां आनी जायतो लोक ह्या घरान येता आनी तुज्या देवाचें उतर आयकता. आनी सुबाम बेसांव सर्गीच्या बापा तुवें तेंचेर घातल्याय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कित्याक सगळे जे येता ते तुज्या कडल्यान येता. आमी तुज्या फुड्यान खालती जाता कित्याक तूं आमचो सर पदवेदार बापूय आनी तुज्या शिवाय दुसरो आमकां कोण ना. बापूय म्हणटकूच तूं आमची बरी परामर्श करता. आमचे सगळे हुस्के खोती तुका खबर आसा आनी इतके तुवें आमचो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. जो कोण तेजेर विश्वास दवरता ताका साश्णीक जिवीत मेवता. आनी जेजू क्रिस्ता तूं आमच्या खातीर येयलोय, तूं त्या खुर्सार गेलोय, मनीस म्हणून येयलोय आनी आमचे पातक तुवें तुजे कुडीन घेतले. आमच्या पातकाचें फारीकपण दुयेंस आसलें, हे दुयेंसाचे घाये तुवें तुजे कुडीन घेतले. आनी हे घाये आमचे फारीकपण दुयेंसाचे, जे घाये तुवें आमचे तुजे कुडीन घेतले तेजान आसा आमच्या दुयेंसाचें फारीकपण. आनी ह्या घायांनी जे तुवें तुजे कुडीन घेतले त्या घायांनी आमकां तुवें पेखोवणी दिली. आनी हे देवाचें उतर आमी परगट करीत आसा आनी आमी विजमिता पळयता तुज्या खऱ्या उतराचेर. आनी पवित्र आत्म्या तूं आमच्या भितर देव आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी ह्या वेळार तूं आमचे ओत्मीक कान आनी ओत्मीक दोळे आनी आमचें काळीज जी जावन आसा बरी माती, हे देवाचें उतर तुज्या भितर घेवपाक आमकां तूं आदार कोत्ताय म्हणून आमी तुका आर्ग आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या म्हाजी उतरां न्हू, ही जावनी तुजी उतरां आनी तेज्या बारी तुजी महिमा सगळे परजेक दिसोन येवनी. ह्या मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. बा भयणानू, एक 2 दीस जाले एके भयणीक आमी देवाचें उतर दिल्लें. येत जे आमी डेली सांगता पळय ते जेजून आपणाचे कुडीर गाये घेतले, तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ही तेणें 2 दीस उचारणी केली आनी ताका फायब्रॉयड आसलें. फायब्रॉयड आसलें ताका जाल्लें आनी हे फायब्रॉयड ताका सांगलेलें ऑपरेशन करून काडचें पडटलें, खूब आहा म्हणून. म्हणटकूच ती 2 दीस उचारणी केली. आयज ती मॅडिकलाक गेल्ली, तांकां फायब्रॉयड मेळोंक ना. ह्या देवाच्या उतरान ते फायब्रॉयड गेले. हे आयची आमी हांगर येवच्या पयलीं म्हाका फोन येयल्लो. हांगर येवच्या पयलीं म्हाका फोन केलो. आत्तां हांगर येवच्या पयलीं आमी एका घरान गेल्ले. सांद्रेल न्हू ते ब्रदर, सांद्रेल न्हू. ती बायल खाटीर आसली पूण देवाचें उतर तिका खबर आसली पूण मातशी जाणवाय नासली. जेन्ना देवाचें उतर सांगलें, खाटीर आसली, उठपाक जायनासलें, बसपाक जायनासलें. जेन्ना देवाचें उतर सोजमायलें, बसली, उठली आनी आतां कंप्लीट नॉर्मल. कितके 1 वर लागलें ताका देवाचें उतर सजमावपाक. 1 वरूय न्हू 1 वरूय न्हू, अर्दे वर. जाणवाय आसली तिका, फकत तिका दाखयलें कशें बरी जाता पळय ती. सोमती उठली, बसली. काल आमी एका हिंदू घरान गेली. 5 जाणां आसलीं. चेडो, आवय आनी बायल आनी 2 भुरगीं. हिंदू, आख्खी फामील हिंदू. पूण जेन्ना तांकां आमी देवाचें उतर सांगलें, वायट बी घालशी वायट फळ येतलें, आंबो घालशी आंबो येतलो, पपायेचें झाड घालशी पपाय येतलें, दुसरें येवचेंच ना. कितकेंय घाल तूं. आनी हांगर सांगलें ताका, तूं प्रॉब्लम उलयताय. तुवें म्हटलें ह्या घरान आमच्या पयशे उरनात, तुज्या लायफान पयशे तुजेशीन जावचे ना. जेन्ना हें तांकां सजमायलें
तिणें मानून घेतलें आनी एका मिनटान तेजे चेडवाक तेणें सांगलें आपणाच्या चेडवाक डॉक्टर जावपाक जाय आनी म्हणलें डॉक्टर जालें तें एकलें म्हणूंक लागलें पेंटिंगान बरें आहा पेंटींग हाडून दाखयलें पेंटिंगाचेर मागणें केलें आख्ख्या वर्ल्डान तूं भोंवतलें तेणीं सगळे देवाचें उतार मांडून घेतलें उचारणी घेतली सगळें घेतलें कितकें चड टायम लागून रोखडेंच मानून घेतलें भाव भयणान आमी चिंता ही हिंदू फामील आख्खे देवाचे उतार तेणें एका मिनटान मानून घेतले आनी सगळीं तेंचीं कामां वद्यावरान थाऱ्यार पडलीं वद्यावरां मागीर सारले आमी देवाचे उतार सोजमायले म्हणटकूच प्रॉब्लम उलयशे प्रॉब्लम हे वाडटले देवान स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो देवान स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो उलोवन रचलो म्हणटकूच उतरांक पदवी आहा म्हणण्याचें पुस्तक म्हणटा 18:21 मरण आनी जिवीत पयलें मरण म्हणटा मरण आनी जिवीत तुज्या तोंडान आसा जो कोण तेजो मोग करता तेजें फळ खातलो पयलें मरण कित्याक घातलां कित्याक आमी मरणाचेच उतरां उलयतात म्हणून देवान पयलें मरण आनी जिवीत तुज्या तोंडान आसा म्हणटा आनी आमी चिंता हांव देवा लागीं आसा ना म्हणटा तुज्या तोंडान घातला कित्याक आपणें हो स्वर्ग आनी संवसार उलोवन रचला देव म्हणटा आपणें स्वर्ग आनी संवसार उलोवन रचला देवाचें उतर म्हणटा 1 पेद्रू 4:11 म्हणटा जेन्ना तूं तोंड ओपन करता तेन्ना तुज्या तोंडार आसून देवाचें उतर जेन्ना तुजें तोंड ओपन करता तेन्ना तुज्या तोंडार आसून देवाचें उतर तेन्ना तूं सुफळ जिवीत जियेतलें आनी आमच्या तोंडार हे आमचे सगळे प्रॉब्लम वयता थंयसर प्रॉब्लम आनी प्रॉब्लम उलयशी नाल्यार तूं तुज्याच बांदपासान उत्तलय म्हणटच हें उतर उलोवपाचें बंद करपाक जाय तुका तर तुजी वत्मीक वाड जावपाक जाय नाजाल्यार देवाचें उतर उलोवपाक गरजेचें आनी बायबल आमच्या मेन वाचपाकूच जाय एक स्क्रिप्चर वाच दिसाक एक स्क्रिप्चराचेर नियाळ कर एक स्क्रिप्चर तुज्या काळजान घाल एकूच सुब्बेस घालपाची गरज ना एक घे पवित्र आत्म्या म्हूण म्हाका सजमाय हो देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा तुका सजमायतलो हांव आयजूच सांगतालो हांकां म्हाका टायम मेळना देवाचें उतर वाचपाक बसून आख्खो दीस भोंवत आसता वाचपाक टायमूच ना नाजाल्यार कितें जाता केन्ना हांवें आदीं वाचलेलें पवित्र आत्मा म्हाका उगडास करता त्या टायमार वाचलेलें पळय अशें घडलेलें उगडास करता पूण खंय तरी वाचलें नाल्यार तें तुज्या काळजान आसतलें म्हणटच देवाचें उतर वाचपाक जाय आमी आतां खूब घरांनी गेलो तांकां दिसतालो स्वर्ग आनी संवसार कसो रचला तांकां खबरूच ना फुड्यांनी कितें वयतलें तुका तर खबर ना स्वर्ग आनी संवसार देवान उलोवन रचलो फुड्यांनी कितें शिकोवंक फुड्यांनी तूं शिकोवन दिवंक शकना न्हू जेन्ना तुका खबर ना देवान स्वर्ग आनी संवसार उलोवन रचलो म्हणटच म्हाका पुत्तून उत्पत्तीच्या पुस्तकान वयचो पडटलो औरंबाक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो औरंबाक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो कोणें देवान त्रिएक देवान बाप पूत पवित्र आत्मा आनी कोण ना बाप पूत आनी पवित्र आत्मा देव म्हणजे बाप पूत पवित्र आत्मा त्रिएक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो तेज्या पयलीं आनी कोणूच ना देव बाप पूत पवित्र आत्मा तेज्या पयलीं आनी कोणूच ना दुसरी वळ कितें म्हणटा दुसरी वळ म्हणटा की थंयसर कावूक आहलो थंयसर कावूक आहलो सिस्टर वाट दुसरी वळ वाच औरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो सोमदीर काळोखान बुडलोलो सोमदीर काळोखान बुडलोलो मागीर आनी देवाची शक्ती उदका वयर वचताली देवाची शक्ती उदका वयर देवान म्हणलें सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी आकार नाशिल्लो उदका वयर वचताली आकार नाशिल्लो देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो देवान कितें म्हटलें उजवाड जावं कितें उजार केलें तेणें
प्रॉब्लम उलयलो, कावूक आहलो, कावूक आहलो आनी पृथ्वीक आकार नाशिल्लो आनी उदीक आहलें. 3 प्रॉब्लम आहले. देवान कितें उलयलां? उजवाड. आमी कितें उलयता? प्रॉब्लम. कावूक हा, आकार ना आनी उदीक हा. आमी हें उलयता. देव म्हणटा, देव उलयता उजवाड आनी उजवाड जालो. आतां कितें? वयर काडटलो आनी कितें बल्ब पेटयलो, उलयलो, उजवाड जावन उजवाड जालो. आमी उलोवंक जाय. आमी उलयता तें घडोवन येता. हांव आत्तां सांगतालो, हांव म्हाज्या पपायक हुकूम घालूंक येयला. हांव येयल्या बगर एक पपाय कोणूच खावचालो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. गेल्या विकान तसोच घालून येयल्लो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हाजे पपायो कोणूच खावचालो. आनी पपायो तश्यो आसल्यो. सुकणीं येतात, कितें येतात, पूण देवाच्या उतराक हांवें बांदून दवरलेले आहा थंय. कोणूच खावचो ना. हांव येवसर कोणूच खावचो ना. सुकणीं पासून येतली पळयतली वयतली, पूण थंयसर कोणूच खावचो ना. कित्याक आंच बोडव्यो ताका राखता. कोणाकूय येवंक दिवचें ना. देवाचें उतर उलोवन येयलां तेजेर. म्हाका देवान अधिकार दिला, म्हाका जाय पळय तें उलोवपाक आपणाच्या उतरा प्रमाणे. हो अधिकार तुका दिला, हो अधिकार म्हाका दिला. आनी प्रॉब्लम उलयशी भाव भयणानो, प्रॉब्लम वाडत वयतले. प्रॉब्लम उलोवपाचें ना. प्रॉब्लमाची बी घालशी, प्रॉब्लमूच दितले. तुवें म्हटलें म्हाज्या घरान शांती ना, शांती ना, शांती ना. तुज्या घरान शांती केन्ना येवची ना. आनी तूं म्हणटाय, जेजू तूं म्हणटाय तुज्या उतरान जॉन 14:27 तूं म्हणटाय म्हाजी शांती हांव दिता. म्हाजी शांती दिता तो हो संवसार दिवंक शकना. तुमचें काळीज तुमी आबालार करिनाका. तुवें आतां कितें केलें? देवाचें उतर उलयलें, तुज्या घरार शांती येयली. हांगोर तूं प्रॉब्लम व्हरूंक ना. शांती ना, शांती ना, शांती ना. तुज्या घरान शांती येवचीच ना. कित्याक तूं बी घालताय शांती ना म्हणून. आनी हांगोर देवाचें उतर म्हणटा शांती हा. जेजू क्रिस्तान शांती मेवता. शांती येयली घरान. देवाचें उतर घेवपाक जाय, देवा लागीं वचपाक जाय. भाव भयणानो, देवा लागीं वयतले देवाची उतर चावी. गेल्या विकान हांवें एग्जाम्पल दिल्लो. ब्रदर डायगो लागीं ट्रक हा आनी कार हा. काराची चावी काडली आनी दाराक घातली, दार ओपन जातलें? दाराची चावी दाराकूच वचपाक जाय. देवाचें उतर जावन आसा तेजी चावी तेज्या राज्यान भितर सरपाची. आनी आमी हांगोर शेणोत आहा भाव भयणानो. आमी पळयता हें देवाचें उतर विस्मिता करता पळय तें. काल एका आमी घरान गेल्लीं आनी त्या घरान वो भाव व्हिलचॅरार आहा. देवाचें उतर ताणें घेतलें काळजान, मानलें आनी हो आतां उठपाक चलपाक आतां व्हिलचॅरार आहा. चलपाक हो आतां भाव ऑलमोस्ट रेडी जाला चलपाक. तरी खुर्साक पळयता, जातलें जावचें ना. पुत्तून खुर्साक पळयता, जातलें जावचें ना. हितूनूच घुस्पलो. नाजाल्यार तेन्नाच उठोन चलपाचो. तेन्नाच उठोन चलपाचो. ताका हांव दिता पळय, जेजून ऑलरेडी केला. तूं मानताय, तूं उठोन चलतलोय. पळयता तो, जाता ताका कॉन्फिडन्स. पूण तरी खुर्साक पळयता, जातलें जातलें. उठोन चलपाचो. काल गेल्लो हांव, काल फ्रायडे वेनिसडे काय थर्सडे गेल्लो कॉलेज. काल थर्सडे गेल्लो हांव कॉलेज. एकल्याची जीप पयल्या विकान कोण एकल्याक उलोवंक जायनासलो, तो उलोवंक लागलो. म्हणटच काल ताका हांव मेळोन येयलो पळोवपाक तेजें कितकें इम्प्रुवमेंट जाला तो नॉर्मल उलयता. पूण तेन्ना ताणें म्हाका सांगूंक नासलो आपणाचो हात सारको ना म्हणून. म्हणटच तेजो काल हातूय सारको जालो. आनी एक कोण आसलो, तो हॉस्पिटलान आसलो. ताका हांवें देवाचें उतर दिलें आनी म्हणलें 3 दिसांनी तूं घरा आसतलो. तो 3 दिसांनी घरा पावलो. तेजे भितर भावार्थ वाडलेलो. म्हणटच तेणें म्हाका फोन केलो. हांव ज्या घरान कोल्याक उतर दितालो तेणें म्हाका फोन केलो. तो येयलो आनी तो तुका मेळोंक सोदता. म्हणटच हांव येयलो घरा कडल्यान. कोल्या ताका मेळपाक येयलो आनी गेलो तेंगेर. आनी ताका तेजें उतर सुटना तेजें. म्हणटच हांवें ताका ह्या भावाचें सांगलें. ह्या भावाक म्हटलें अशें अशें जाल्लें, जेजूची जीप तायाक तेकलेली, तुजी जीप सुटपाक. म्हणटच तूं स्वत मानता? तो करता. आनी हांवें दिलें ताका देवाचें उतर, सोजमायलें. जेजूची पळय म्हणलें जीप तायाक तेकलेली आनी इतकी तायाक तेकलेली की ताका तान लागलेली, पूण ताका उदीक दिवपी कोण ना.
म्हणटो तेजी जीप गेली आनी तायक शिरकोली, इतको तो सुकलेले तायक गेले शिरकोली, तुजी जीप सुटपाक. हें ताका 2-3दां सांगलें. सांगल्या उपरांत ताका तो भावार्थ येयलो आनी म्हटलें हांवें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हात धरलो, तुजी जीप म्हटलें लूज. आनी आतां ताका म्हटलें आतां म्हूण जेजू जेजू म्हणूंक लागलो, तुज्या गायांनी म्हणूंक लागलो, म्हाका पेकोवणी मी उलोवंक लागलो. त्याच टायमार उलयलो. मागीर कॉन्फिडन्स येयलो ताका, आपणाची जीप सुटली म्हणून. मागीर म्हणूंक लागलो आपणाचो पांव चलना. हांवें म्हटलें जीप सुटली नाल्यार पांय चलतलो. हांवें म्हटलें जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटा भायर आसलीं, तुजी हाडां घट करपाक. पांयाचेर हात दवरले आनी म्हटलें जेजू तुजी सगळीं जॉयंटा भायर हाडां आसलीं, तेजी हाडां घट करपाक. ह्याच वेळार तेजी हाडां घट जाल्या आनी तो चलोंक लागलो. भाव भयणांनो, भावार्थ धरताय पळय तेचेर. त्या मनशान पयलो 3ऱ्या दिसा घरा वयतलो म्हटल्यार 3ऱ्या दिसा घरांत पावलो, ताणें भावार्थ धरलो की देवाचें उतार काम करता. हांवें दिलां म्हणून हांवें कांयच करूंक ना, हांवें मागणेंय करूंक ना तेजेर. हांवें फकत ताका देवाची उच्चारणी सांगलें, देवान कितें केलां तें सांगलें. तेणें स्वत मारलें, ताका मेवलें. भावार्थ दाखोवंक जाय भितर. आमी चिंतपाक जायना देव कहो कोत्तलो. देव कोत्तलो म्हणून आहा न्हू, देव करपाक सोदता. आतां 2 वस्तू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवसार भियेता देवाच्या नांवांक आनी देवाच्या रोगताक. ह्या 2 दिसांक कोल्या गेला थंयसर म्हाका एक मेवल्यो अशेंच, जे जेजूचें नांव तोंडा वयल्यान काडिना आनी जेजूचें रोगत पिय म्हटल्यार पियना. तेन्ना कळलें हेंच्या भितर मेळ्ळे आत्मे आहा म्हणून. मागणें केलें, घेयना, दांत ओपन करिना, तोंड ओपन करिना, जेजू हें नांव घेयना. तेन्नाच कळोन येता हेजेर कोण तरी मेळ्ळो आत्मा आहा म्हणून. आनी मदेंच हांव म्हणटा ताका जेजूचें नांव घे, घेयत ना. जेजू म्हूण घेयत ना. मागीर हांवें कितें केलें, घेयत ना म्हणटा हांव एकलोच आसलो, घेयत ना म्हणटा हांवें उदीक ब्लेस केलें. हांवें म्हणलें जेजू हे तुजें पवित्र रोगत आनी मारलें तेजेर काडून. मारिना फुडें मागीर जेजू म्हणोंक लागलें. आतां म्हटलें म्हाका चान्स येयलो तेजे भितर इल्लें जेजूचें रोगत म्हणून ताका इल्लें पिवंक दिवपाक. मागीर पिवंक दिलें, मागीर पियेली आनी मागीर तिची सुटका जाली. 2 जाग्यांचेर हें जालें. 2 जाग्यांचेर जालें. दांत अशें धरून रावता, दांत ओपन करिना, कांयच करिना. मागीर हांवें हुकूम घातलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो मेळ्ळो आत्मो हे कुडीन रावंक शकना, भायर मुळांत सावन भायर सर. तरी दांत किल्लायता, ओपनूच करिना. हांवें म्हटलें भायर, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भायर सर, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भायर सर. मागीर तोंड ओपन केलें. मागीर म्हटलें हांवें जेजूचें रोगत पिय, जेजूचें रोगत पिय म्हणना फुडें. त्याच टायमार सुटका. रोगताक आनी जेजूच्या नांवान सैतान भियेता. आनी 2 मनशां मेवलीं म्हाका गेल्या विकान. म्हणटो देवाच्या उतराक पदवी आहा. देवाचें रोगत आमी आमच्या घरा सोर भोंवतणी शीम घालूंक जाय. न्हिदोंक वयताय म्हूण जेजू तुज्या पवित्र रोगतान हांव म्हाज्या घराक शीम घालता. कसलोच मेळ्ळो आत्मो म्हाज्या घरा येवचो ना असो. देवा तुज्या पवित्र रोगतान हांव म्हाज्या घराक शीम घालता. तुज्या आंच बोडवे म्हाज्या घरा सोर भोंवतणी उलयता. आमी हे देवान दिला ती हत्यारां उजार करपाक जाय. हे देवान आमकां दिला अधिकार. जेजू तुज्या पवित्र रोगतान हांव म्हाज्या घराक शीम घालता. आंच बोडवे उलयतात हांगर म्हाका राखपाक आनी सांबाळपाक. आनी तुज्या घरान शांती आसतली. कित्याक तूं देवाच्या पवित्र रोगतान तुवें तुजें घर मागून घेतलें. भाव भयणांनो, देवान दिला हो अधिकार आपणाचें रोगत आनी आपणाचें नांव घेवपाक आमकां. आनी हो अधिकार आमी आमचो उजार करपाक जाय. आनी ही पेकोवणी फुकट देणें देवाचें. आनी आमी हांव एक वीक भर भोंवतालो हांवें मागोंक ना कोणाचेर अशीच मिलाग्री घडटा. कित्याक जेन्ना तुका सुजमिकाय येयली, मिलाक तुका नॅचरल फकत सुजमिकाय येवपाक जाय. मिलाक ऑलरेडी घडलेली आहा. ज्या मिनटाक तूं सोत मारता त्या मिनटाक तुका मेवता. मेल म्हणचे भाव भयणांनो प्रॉब्लम उलोवपाचें बंद कर. म्हाज्या घरान शांती ना, म्हाजेशीन पयशे ना, पयशे ना, पयशे ना, पयशे ना म्हटलें जाल्यार तूं लोनान वयतलें लास्टाक.
आनी तूं म्हणटली जेजू तूं गरीब जालोय, हांव गिरेस्त जावपाक, हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता जेजू, हांव गिरेस्त मनीस, तूं गिरेस्त जातलो. तूं म्हणटलें आतां उतरान कशें घोडोन येयल्यार जेजून बरोवन दवरला, तेणें बरोवन दवरला तो राखतलो. मागीर सिस्टम दाखयता कशें करपाचें पळय तें. पूण सद्या ताणें बरोवन दवरलेल्या तूं डिक्लेअर करता आपूण गिरेस्त, देव म्हणटा म्हाजें उतर उलयता आपूण राखतलो. आनी हेंच आमी करपाक जाय भाव भयणांनो. गेल्या विकान आमी टिचींग आमचे मॅथ्यू 7 आमी कवर केल्ले, ते आमी पुतून आतां स्टार्ट करुया. 7:21. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गार राज्यांत भितर सरतली म्हूण नात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गार राज्यांत भितर सरतली. कितें म्हणटा देवाचें उतर? सगळीं आपणाक सोमी सोमी हांगर म्हणटा, देव म्हणटा सोमी सोमी, आमी सोमी सोमी सगळींच म्हणटा. आनी देव म्हणटा तुमी चिंचात आपणाक, तुमी जेजू जेजू म्हटलो म्हणून आमी स्वर्गार वयतले म्हणटा. तो म्हणटा आपूण म्हणटलो आपूण तुमकां वळखना. जेजू कितें म्हणटा? कितें म्हणटा सिस्टर? बापाची खोशी करतात तीच 7:21. मॅथ्यू 7:21 म्हणटा, नॉट एवरी वन हू सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड will enter the kingdom of heaven, but only who does the will of my Father who is in heaven. म्हणटत देव कितें म्हणटा, तूं आपणाक सोमी सोमी म्हटलें म्हणून तुका स्वर्गीचें राज मेवतलें म्हणून कांय गॅरंटी ना. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. आमी कितें म्हणटा? हांव क्रिस्तांव म्हणटत म्हाका स्वर्ग मेवतलो. तूं क्रिस्तांवाचें सोडूनच घाल म्हणटा. तूं आपणाक सोमी सोमी म्हणटाय नाल्यार तुका मेवचें ना म्हणटा. तुका स्वर्गीचें राज म्हणटा, तूं सोमी सोमी म्हटल्यारूय मेवचें ना. जो कोण आपणाची बापायची खोशी करता, जो कोण आपणाच्या बापायची खोशी करता तेका स्वर्गीचें राज मेवतलें. आमी कितें म्हणटा? आमच्या बापान, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें राज हांगर म्हणटा, हांगर तेच म्हणटा तो कोणाक मेवतले म्हणटा? जो कोण म्हाज्या बापायची खोशी करता, जो कोण बापायचें राज आपणायता. आनी बापायचें राज जावन आसा तेजो पूत, जो कोण आपणाच्या पुताक आपणायता तेका आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता. काळजांत, तोंडार काळजांत सान. आनी जी तेणेन शिकोवन दिल्या ती जियेता तेका स्वर्गीचें राज. म्हणटो तुवें सोमी सोमी जेजू जेजू म्हटलें म्हणून तो म्हणटा तुका स्वर्गीचें राज मेवचें ना. हो कोण म्हणटा? जेजू सांगता. फुडें कितें म्हणटा सिस्टर? तो दीस येतच सोबार जाणां म्हाका म्हणटली, सोम्या सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केली न्हय. आनी इंग्लिशीन अशें म्हणटा, मेनी वील से टू मी ऑन द डे वेन आय जज देम, लॉर्ड लॉर्ड हॅव वी नॉट प्रोफेसायज्ड इन युअर नेम एंड ड्रिवन आउट डिमन्स इन युअर नेम एंड डन मेनी मिरेकल्स इन युअर नेम. देव कितें म्हणटा? हांगो जेजू म्हणटा म्हाज्या नांवान म्हणटा तुमी, हे म्हाका सांगता तो, म्हाज्या नांवान म्हणटा तूं मेळे वतमे काडले आसतले, म्हाज्या नांवान तुवें जायतें बरें केलां आसतलें, म्हाजें नांव उजारून तुवें दुसऱ्यांचें बरें केलांय आसतलें. पूण म्हणटा तरी गॅरंटी ना. तरी गॅरंटी आपूण दिना तूं आपणाचें काम कोत्ताय म्हणून. कित्याक म्हणटा? तूं तर म्हाज्या उतरान रावोंक नाय. इतकी तुवें सगळीं कामां केलीं पूण म्हाज्या उतरान तो तुवें जिवोंक नाय. म्हाजें उतर आपणें शिकोवन दिलें ती तर तूं जिवोंक नाय जाल्यार आपूण तुका वळखना. इतकी तुवें कामां केलीं, तुवें लोकांक पेकोवणी दिली, तुवें लोकांक देवाचें उतर दिलें, पूण तूं देवाचें उतर दिलां तें तूं जिवोंक नाय. हांवें तुमकां उतर दिलें, हांव जियेना. हांव तुमकां हांगर बरें बरें येवन सांगता आनी हांव घरा कडेन वयता आनी बरो टायट जाता.
आनी बऱ्यो बायलांचीन गजाली कोत्ता. तो म्हणटा म्हाजें उतर खंय जियेलाय. हांगोर येताय आनी लोकांक काणयो सांगताय आनी घरा गेल्या उपरांत बरो कप मारताय आनी दुसऱ्यांच्या बायलांचीन उलयताय. नाल्यार आपणाचें उतर खंय जियेलें. हांगोर येयलो आनी लोकांक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सांगल्यो, पूण आपणाचें उतर जेन्ना आपूण तुका ओकोना. चल म्हणटा तो, आपूण तुका ओकोना. फुडें कितें म्हणटा सिस्टर? आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों. खोटेपण कोत्तल्यानो म्हजे सुरशिरी खडसरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. आनी कितें म्हणटा तो पळय, आपूण म्हणटा तुमकां डायरेक्ट सांगता. आपूण तुमकां सांगता म्हाज्या कडल्यान कोडसोडा. जेजू सांगता आपूण तुमकां अशें म्हणटलो, कित्याक जेजूजान आसा सोत, वाट आनी जिवीत. ते वाटेर तुका जेजू मेवतलो. जेन्ना सर्गीच्या बापाय लागीं वयतले तेन्ना तुका जेजू पयली एंट्री जेजू कडल्यान वचपाक जाय. तो जावन आसा वाट. वाट तुका जेजू पयलो मेवतलो आनी जेजू म्हणटलो तूं कोण? भायर. आपूण तुका वळखना, भायर सर. आनी आमी कितें चिंता? आमी क्रिस्तांव म्हणटकूच आमकां स्वर्ग. जेजू म्हणटा आपणाचें उतर जियेताय नाल्यार तुका स्वर्ग. आपणाच्या बापायची खोशी करताय नाल्यार तुका स्वर्ग. आनी बापायची खोशी करपाक, आदार दिवपाक जेजू रेडी आहा. तेजी कृपा रेडी आहा, तेजो पवित्र आत्मो रेडी आहा, तेजे आंज बोडवे रेडी आहा आनी सगळो तुका आदार जावं तो तुका दिवपाक देव रेडी आहा. पूण तेजे उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. तेका लागून भाव भयणानू सगळ्यांक म्हणटा तें उतर. देवाच्या राज्यान वयतलो देवाचें उतर. हें आमकां शिकोवंक ना. हें आमकां आजून पासून सांगूंक ना. आजून पासून घरांनी वयता. थोड्या लोकांक खबर ना स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो पळय तो. स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो तो तुका खबर ना. नाजाल्यार तुका खबर ना चावी स्वर्गीच्या राज्याची. देवान उलोवन रचलो आनी उलोवन रचलोवन घडून हाडला. ते फकत उलयलेल्या उतराक, देवाच्या उतराक पालन करतले आनी दुसरी चावी लागची ना त्या दाराक. आनी आमी चिंता भाव भयणानो, आमी क्रिस्तांव म्हणटकच आमकां डायरेक्ट स्वर्ग मेवतलो. पूण देव म्हणटा ना, आपूण तुमकां डायरेक्ट सांगतलो कोडसो. थंय वच आनी भास सासणाच्या सासणा. म्हणटकच आमचें जिवीत भाव भयणानो देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. देव म्हणटा म्हाज्या उतरार तो तुवें तुजें घर बांदलें, नाजाल्यार तूं सुफळ जातलें तुज्या जिवितान. आनी हांवें पयला भाव भयणानो, हांव आत्तां भावाक सांगतालो जिवितान कशें सुफळ जाता पळय तें. जेन्ना देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलोय, हांव हांगर येवच्या पयलीं हांव बायलेक सांगूंक सोदतालो थोडे पयशे म्हाका घाल, म्हाका खर्च आहा. हांव 2 वीक जाले बायले कडल्यान पयशे घेयनासतना हांव खर्च करतालो. हांव बायलेक सांगपाक म्हाका खर्च आहा, थोडे पयशे म्हाका घाल म्हणून. आनी हांव म्हाज्या एकावंटार बेश्टोच गेलो आनी पळोवपाक म्हाज्या एकावंटार कितके पयशे आहा काय म्हणून. पळयत नाल्यार म्हाज्या एकावंटार 1 लाख रुपया. हांवें बायलेक सांगलें तूं घाली नाका, म्हाज्या एकावंटार 1 लाख रुपया आहा. केन्ना येयले तर म्हाका खबरूच ना म्हाज्या एकावंटार पयशे येयल्या पळय ते. भाव भयणां तुमी म्हणटले कशें जाता? देवाची सिस्टम. तेन्ना तूं आपूण गिरेस्त म्हणटा, देव तुजी गिरेस्तकाय सांबाळटा. तूं म्हणटा बापा, सर्गीच्या बापा तुज्या कडल्यान सगळें जाता, तूं धाडटाय म्हाज्या एकावंटान पयशे. हांव ताका आतांच सांगतालो वाटेर हांव तांकां, म्हाका खबरूच ना म्हाज्या एकावंटान केन्ना पयशे येयल्या पळय ते. हांवेंनूय पळोवंक ना, कित्याक मॅसेजी येत आसता. हांव म्हणटा आपले नॉर्मल मॅसेजी कितें येयले आसतली. पळयत आयज वचोन हांव म्हाज्या एकावंटान गेलो नाल्यार 1 लाखा वयर रुपया आहा. कशें जाता भाव भयणानो? देव धाडटा. देवाच्या उतराचेर पातयो, देवाची सिस्टम उजार केली, देव ऑटोमॅटीक तुज्या एकावंटान पयशे घालता. ताका लागून हांवें सांगलें 1 वर्स दिया म्हाका. तुमची ना तर ओत्मीक, कुडीची आनी पयशांची वाड जायना नाल्यार मागीर म्हाका सांग. पूण सिस्टम शिकयता ती उजार करपाक जाय. उतरां देवान उलय म्हटल्यार ती उलोवपाक जाय. अशें कांयच जावचें ना, अशें देवाचें उतर घडोवन येवचें ना म्हणून इम्पॉसिबल. हांव प्रॅक्टिकली तुका तर फोटी दिसता, तुमकां फोटी दिसता नाल्यार हांव आत्तां म्हाजो बँक अकावंट ओपन करता
आनी तुमी पळया म्हाज्या बँक अकावंटांत तितके पयशे आहा वो ना पळय ते. ताका लागून हांवें सांगलें 1 वर्स दिया. 1 वर्सान हांवें सांगलां पळय तें तो उतर तुमी हांव उतर दितां तें तो तुमी पाळून कशात. आंगोर आहलीन ती आंगोर पावनात जाल्यार हांव सांगता तें आयकता. हांव आंगोर शिकोवन दिवपाची बंद करता. आंगोर आहलीन तुमी आंगोर पावनात नाल्यार. पूण सांगता पळय ती सिस्टम उजार करपाक जाय. पवित्र आत्म्याशीन उलोवपाक जाय. पवित्र आत्म्याक सांगपाक जाय बाबा ह्या आपण्यान हांव अशें करता, तूं म्हाका दाखय, तूं म्हाका आदार दी, तूं म्हाका शिकय. आनी सगळें घडोवन येतलें. इम्पॉसिबल ना. हांवें पळयलां भाव भयणांनो अशें कितकेच जाण आहा. एकलो भाव आहलो 23 lakhs फारीक केल्ले UK वचपाक. कामूच जायना. 23 lakhs दिवन काम जायना. हांवें देवाची उतराची उचारणी दिली. हे देवाचें उतर उलय, आपणाचें काम जालां, सगळें जालां, हें जालां. 5 वर्सां काम जावंक नासलें. 15 दिसांनी तेजे विजा ताका येयली. आतां UK आहा. 15 दिसांनी विजा येयली. आतां UK आहा. आनी UK गेला पळय त्या दिसा म्हाका फोन केला तेणें. आनी हांवें ताका 10 वर्सांची फुडली ताका हांवें मागणें दिलां. 10 वर्सांनी तूं कितें कोत्तलें पळय तो. तुला काजार जातलें, भुरगीं जातलीं, भुरगीं तुजी इस्कॉलाक वयतलीं. सगळें ताका 10 वर्साच्या फुडलें ताका हांवें हें दिलां, डॅक्लरेशन दिलां. 10 वर्साच्या फुडलें. कितें आहा? आमी चिंता आमच्या देवाक आमी लिमीट करता. देव म्हणटा तूं आपणाशीन माग. आपणान म्हाज्या पुताक दिलो, तुका स्वर्ग दिवपाक आपणाक कितें आहा? आमी इल्लें मागता. म्हाका 100 दी, 200 दिना. 100-200 तुका हांगर म्हापशा गेल्यार तुका कोणूय दितलो. 100-200 रुपया देवा लागीं मागता. व्हडलें माग. देवान म्हाका म्हाज्या लायफान म्हाका एक सपन दिलां की आपूण तुका ऑडिटोरियम बांदून दितलो. ऑडिटोरियम म्हणजे असो आसता, सिटींग अरेंजमेंट अशें. हांव सकयल आनी सगळीं बसपी. कोण वयल्यान पळयता म्हाका एका मनशाक ताका म्हाजें तोंड दिसती पडटलें. हें सिटींग अरेंजमेंट ताणें म्हाका ऑलरेडी दाखयलां. हांव म्हटलें देवा हांव नको, हें कशें घडोवन येतलें. तुवें सांगलां म्हणटच हांव डेली मागण्यान म्हणटा हांव ऑडिटोरियम बसता आनी तुमी म्हाजो लोक. म्हाका पळयता. हांव आतां ऑडिटोरियमान बसलां आनी हो लोक सगळो म्हाका पळयता. आनी ऑलरेडी तें विजन केलां. केन्ना घडटलें केन्ना जातलें तें म्हाका खबर ना. हांव आयच्या दिसाक सावन तें ऑलरेडी पळयता तें घडोवन येयलें म्हणून. हां मागीर सिस्टर सांग. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी ताचे पोरमोणें चलतात ती आपलें घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारकी. म्हणटो देवाचें उतर हांगर इंग्लिशीन अशें म्हणटा. सो एवरीवन हू हियर्स दीस वर्ड ऑफ मायन एंड एक्ट्स ऑन देम वील बी लायक अ वायज मॅन हू बिल्ड हीज हावज ऑन द रॉक. म्हणटच भाव भयणांनो देवाचें उतर हांगर अशें म्हणटा की जो कोण घर आपणाचें म्हाज्या उतराचेर बांदता, जें घर आपूण आपणाच्या म्हाज्या उतराचेर आपणाचें घर बांदता, खोडपार बांदता. आतां रेंवेर बांदलें नाजाल्यार कितें जातलें, मातशें वादळ येयलें जाल्यार व्हांवन वयतलें. खोडपार बांदलें तुवें तुजें घर, कितकोय पावस येयलो कितेंय येयलो, खोडपार घर बांदलां म्हणटच तें हालचें ना. कित्याक तुजें घर बरें बुनयादीचेर बांदलेलें आहा. आनी पेद्रूक तेंच सांगलें, तूं जावन आसा हें खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हाजें घर बांदतलो. कोणें सांगलें? जेजून पेद्रूक सांगलें, तूं जावन आसा हें खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजें घर बांदतलो. आंगोर देव तेंच सांगता. तुवें तर तुजें घर म्हाज्या उतराचेर बांदलें, म्हाज्या उतरा प्रमाणें जियेलें, म्हाज्या उतराक तुवें पयलो जागो दिलोय, नाजाल्यार तुजें घर केन्नाच हाला पडचें ना. कित्याक तुजें म्हाज्या उतराचेर घर बांदलाय, फुडलें काम हांव करतलो. कित्याक बी तुवें घातल्यार पीक हांव दितलो. आनी भाव भयणांनो देवाच्या उतराक ताका लागून व्हरतो जागो दिवंक जाय. हो स्वर्ग आनी संवसार देवान उलोवन रचला आनी तेज्या राज्याची चावी जावन आसा देवाचें उतर. खंयची चावी खंय घातली म्हणून दार ओपन जावचें ना भाव भयणांनो. देवाच्या राज्यान वयताले नाल्यार देवाचें उतर जावन आसा तेजी चावी, आनी खंयची चावी लागची ना. ताका लागून भाव भयणांनो मॅक्झिमम एक स्क्रिप्चर दिसाक शिकलोय खूब जालो. पूण तो घे
आनी आख्खो दीस तेजेर नियाळ कोट चाबडाय तेका. शुगर कॅन ज्यूस काडटा तो पयला तुमी, शुगर कॅन ज्यूस तो कितें करता, तेचो सारको रोस काडटा, पुत्तून हे घालता, पुत्तून हे सायडीन उठता, पुत्तून भितर काडटा, पुत्तून घालता, चालूच आसता तेजी मिशीन. लास्टाक तूं तेजेर तर काडी मातशी नाल्यार तो पेट्टलो, इतको तेजो रोस काडटा तो. तसो म्हणटा देव ह्या आपणाच्या उतराचो एक स्क्रिप्चर घे, रोस काड तेजो. पवित्र आत्म्याक सांग हेजो रोस काड, एका उतरान एका उजो पेटपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा उजो, आनी हो उजो सगळे तुजे लायफाचे दोंगर मेल्ट करून उडयतले. साम्स 97:5 म्हणटा एवरी माउंटेन शॅल मेल्ट लायक वॅक्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. सगळे दोंगर मेणाचे वाती भाशेन गोवन वयतले. जेन्ना तूं देवाचें उतर घेतले हो जावन आसा उजो भाव भयणानो. हो उजो तुजे कसले लायफाचे प्रॉब्लम आसूं, हे उजो तुजे सगळे प्रॉब्लम देवाचें उतर उल्पान उडयतले. आनी जेन्ना हे देवाचें उतर तूं घेताय तेजान आसा एक हेमराक कितें म्हणटा आमी घोण. घोण आनी घोणान भाव भयणानो तूं कोणाचें काळीज निबर जाला देवाच्या उतराक, देव म्हणटा ह्या घोणान म्हणटा ते आपूण फोडून उडयतलो. आनी ते काळीज जे निबर जाला ते आपूण ते फोडून उडोवन त्या काळजाक आपूण देवाच्या उतराची वाट करतलो. हो घोण घेतलो तो, आनी ह्या घोणान तुवें पळय काळीज तुजें निबर केलाय देवाच्या उतराक, तो म्हणटा आपूण फोडून उडयतलो आनी आपूण तुजें काळीज मोव करतलो आनी म्हाजें उतर तूं तुज्या काळजान घालतलें. पूण भाव भयणानो ह्या पवित्र आत्म्यांक ताका लागून आमी उलो मारूंक जाय. हांवें हें उतर 2 दिसां आदीं सोजमणी दिवन आमच्या ग्रुपांनी घातलेलें. म्हणटकूच भाव भयणानो घर आमी खंय बांदूंक जाय, रेंवेर बांदतले काय खोडपाचेर बांदतले. आनी खोडप जावन आसा देवाचें उतर, आनी देवाच्या उतराचेर आमी आमचें घर बांदूंक जाय. कोणाक बांदपाक जाय घर? ₹1,00,000 मोडले तुवें आनी दुसऱ्या दिसा तुजें घर फ्लॅट जालां, कोण बांदतलो? इतके कश्ट करून तुवें तुजें घर बांदलें, पूण दुसऱ्या दिसा जेन्ना वादळ येयलें तुजें घर पडलें. कित्याक? तुवें बांदलें रेईचेर. रेईचेर बारिना फुडें जेन्ना वादळ येयलें तेन्ना तुजें घर गेलें. पूण जेन्ना देवाच्या उतराचेर तुजें घर बांदताय भाव भयणानो, तेन्ना तुका साश्णांक जिवीत. कित्याक तुवें जेजू क्रिस्ताक तुजो सोमी दोनी आनी सरवंडार म्हणून मानून घेतला. जेजू क्रिस्ताक तूं पयलो जागो दिताय, पातकाक तूं पाट कोत्ताय आनी सोतपणाक तूं फुडें वत्ताय. आनी तेन्ना देव म्हणटा म्हाज्या राज्यान तुका दारवटो ओपन जातलो. फुडलें वा सिस्टर. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी ते घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. खोडपार बांदलेलें घर भाव भयणानो देवाच्या उतरार तुवें तुजें घर बांदलाय. तुजी बुनियाद देवाच्या उतर जावन आसा आनी तुवें हे बुनियादीचेर तुजें घर बांदलाय भाव भयणानो. तुजें कितकें वादळ येवंक तुजें घर पडपाचें ना, कित्याक देव तें तुजें घर राखतलो. देवाचें उतर म्हणटा मालाकी 3:8 ते 13:12 8 ते 12 भाव भयणानो देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना तूं आपणाच्या राज्यान तुजे पयशे घालतलोय तेन्ना तुजे पयशे फकत आपूण राखचो ना, तुजे पयशे तुज्या घरान येयल्या ते पयशे पासून आपूण राखतलो. देवाचें उतर सांगता आपूण राखतलो ते, कित्याक आपणें तुका म्हाजो दारवटो ओपन केला, जनेल ओपन केला सर्गीची बेसां तुजेर जी पडटली, सर्गीची बेसां आपूण राखतलो, देव राखतलो. देवान दिला तो देव राखतलो भाव भयणान. म्हणटकूच देवाच्या उतरान तो सांगता आपूण दिला, आपूण सर्गीचो तुका वाट ओपन करतलो, सर्गीचें जनेल ओपन करतलो. सर्गीच्या जनेलान सावन तुजेर बेसांव येतले, हे बेसांव तुजेर पडटले आनी सैतानाक आपूण ते घेरो घालतलो, तुज्या पयशांक तो हात लावंक शकचो ना. ताका लागून भाव भयणानो हांव देवाचें उतर घेता आनी म्हणटा म्हाज्या पोपायांक बसून कोण हात लावचो ना.
हांव थंयसर उलोवन येता, पोपायेक कोण हात लावचो ना, सुकण्या पासून हांव जावचो ना, आंच बडव्यांनी म्हाज्या पोपायो राखा. आनी तश्यो आसतल्यो. हांव गेल्या उपरांत फोटो धाडटा तुमकां. पोपाय तश्यो आसतल्यो. एक पोपाय खावचो ना कोण, कित्याक हुकूम घातलेलो. आनी देवाचो हुकूम, देवाचें उतर देव राखता. म्हाका गॅरंटी आहा ते थंयसर तश्योच आसतल्यो, कित्याक हांव घालून येयला हुकूम. कित्याक हांव आतां 4 दीस जाले भायर, हांव घरा पावोंक ना. हांव 4 दीस भाव भयणानो असोच भायर आसता. हेंगेर आसता, केन्ना सिस्टरीगेर वयता, केन्ना ब्रदर रेजिनोगेर वयता, कोणागेर खंय देव खंयसर दार ओपन करता ते ह्याच घरान वयतलो त्याच घरान वयतलो म्हणून ना. आतां 2-3 दीस आतां हे 2 वीक जाले हांव ब्रदरागेरूच आसता. आमी रातचे 12 पासून भोंवतात. रातच्या 12 पासून देवाचें उतर दिवन येता. काल म्हाजो मोबायल सारको बॅटरी डावन जाली म्हणून घरा येयले आमी, नाजाल्यार काल 12 क्रॉस जावपाची. रातच्या 12 पासून भोंवता आमी. कित्याक घरांनी लोक खूब दुयेंत आहा, खूब खाटीर पडलेले आहा. तांकां देवाचें उतर दिता नॉर्मल. हांवें तुमकां सांगलेलें ते भयणीचे सेलिगेर गेल्ली हांव आनी ब्रदर. नंबर 1 सगळें खबर आहा. कितें सांगलेलें डॉक्टरान? काल आमी वचोन येयल्या, खबरेक गेल्ले तेजे पळोवपाक. आतां कहें आहा पळय तें नांव विचारलें, स्पेलिंग विचारलें, सगळें खबर आहा. डॉक्टरान सांगलेलें रिकवरी जावची ना, नॉर्मल आहा. हांवें म्हणलें डेली म्हणा 15 दिसांनी तुजे भयणीक सांगलें तूं चल, तें आपणाचें ओन करतलें. इतकें कॉन्फिडंट जाला तें. देवाचें उतर. आतां डॉक्टरान सांगलेलें आनी आमी सांगलें ना, जेजू म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या मन आहा. देवाचें उतर घेतलें, तेजेर उलयलें. उलयता पेकोवणी. आपणाचें नांव सांगलें, स्पेलिंग सांगलें, बरयलेली उच्चारण्यो आतां आपूण कोत्ता. आनी डॉक्टरान सांगलें केन्ना मेंबरी ताका येवची ना. केन्ना मेंबरी येवची ना न्हू, एका वरान येयली. केन्ना येवची ना ती सोडूनच घाल, एका वरान येयली मेंबरी. डॉक्टरान सांगलें केन्ना येवची ना, ही वखदां घेतल्यार तेजी येवन मातशी येतली. एका वरान तेजी टोटल मेंबरी परत येयली. देवाचें उतर उलोवंक जाय भाव भयणानो. देव म्हणटा म्हाजें उतर तुज्या तोंडार आसून राखपाचें काम म्हाजें. काम उलोवपाचें भाव भयणानो, देवाचें काम राखपाचें आपणाचें उतर. कित्याक स्वर्ग आनी संवसार ताणें उलोवन रचला आनी आपणाचें उतर तो आपूण राखतलो. म्हणून ताणें करार केला, देवाचें उतर तुज्या मनशा वांगडा आनी आमच्या वांगडा करार. देवा वांगडा आनी मनशा वांगडा करार. देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर देव राखता, आमकां राखपाची गरज ना. आमी देवाचें उतर आमच्या तोंडार दवरपाक जाय. आनी एकूच वाट भाव भयणानो, देवाचें उतर. म्हणून हांव गांवांनी कित्याक भोंवता, भितर कित्याक वयता, कित्याक खबर ना तांकां खबर ना जेजू कोण पळय तो भाव भयणानो. हांव गेल्या विकान हांव आख्खो वीक रडला. तांकां जेजू कोण तो खबर ना. थोड्यांक खबर ना जेजू कोण पळय तो. तेणें आयकला जेजूच्या, पूण जेजू कोण पळय तो खबर ना. तांकां खबर ना जेजू म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सरवंडार, तो म्हाज्या खातीर खुर्सार गेलो, हें खबर ना. इतके गांवांनी भितर वयताय तेन्ना हें दिसोन येता. कित्याक हांव खंय वचोंक ना म्हणून ना. सगळ्या गांवांनी भोंवलो, कोल्या मोल्या सगळे पयस कोण पावना थंयसर. आतां आमी कितके दीस आतां आमी हांगर भोंवताले. शहरानूच आमचे सिटीन लोकांक खबर ना देवान संवसार कसो रचलो तो. आनी विलेजींनी कितें आसतलें तें चिंता. सिटीन खबर ना. देवान स्वर्ग आनी संवसार कसो रचलो तो सिटीन खबर ना. आनी विलेजींनी कितें खबर आसतलें. म्हणटच आमी बायबलाक केन्ना दिवंक ना. हांव तुमची चूक म्हणोंक ना, आमकां सांगूंकूच ना. म्हाज्या मायन म्हाका सांगलेलें हांव भुरग्यापणां राव नको, तिका गोडयेक तेशीन देव उलयलेलो आसतलो. आनी म्हाका भुरग्यापणार तेणें सांगलेलें बाबा बायबल वाच, आनी गूड न्यूज बायबल हाडून दिल्लो. आनी हांवें तो गूड न्यूज बायबल नो टायम वाचलेलो फूल भुरग्यापणार सावन. आनी व्हडलो जाता म्हणसर हांव बायबल ऑलमोस्ट म्हाजें बायबल म्हाज्या
मनान आसलो आयच्या दिसाक तो बऱ्याक पडटा भाव भयणां जी बी म्हाज्या मायन धाकटो भुरगो आसतना घातलेली इस्कॉलाक वयताना ती आयज म्हाका बऱ्याक पडटा पूण देव उलयलेलो आसतलो त्या टायमार हांव 50 वर्सांचो जालो तेन्ना देवाच्या उतरान येयला हांव तुमच्याच भाशेन आसलो भाव भयणां हांव कोण व्हडलो सांत म्हणना हांवें ह्या संवसारांत कसले पातो काडले करूंक ना हांव म्हणना पूण देवान हें घाणिल्लो म्हाका निवारला आनी आतां निवारला हांवें आतां पातकाक पाट केलें आनी हांव सोंतपणान जियेतां आनी हांव देवाचें उतर घेवन फुडें वयतां आनी देवान म्हाज्या मनान घातलें सिटी सोड गांवांनी वच हो म्हाज्या कानान म्हाज्या तो उलयलो सिटीन पळय प्लॅटफॉर्म केलाय तें सोड गांवांनी वच सिटीन तुका नाका तूं गांवांनी वच आनी गांवांनी देवाचें उतर दी म्हणून भाव भयणांनो हांव गांवांन वयतां देव म्हाजेशीन उलयला म्हणून हांव गांवांनी वयतां आनी हांव ऑलमोस्ट जाला आनी हांव सगळ्या गांवांनी भोंवतलो गोंया कंप्लीट केल्या बगर हांव दुसऱ्या आनी खंयसरूच वयचो ना म्हाका हांवें सांगलां पयलें तें म्हाका दुसऱ्या हितूनी वचपाक चान्स आसा पूण गोंया कंप्लीट केल्या बगर हांव दुसऱ्या जाग्यांनी वयचो ना कित्याक म्हाका गोंयचो लोकांचो मोग आहा हांव नीज गोंयकार आनी गोंया म्हाका साल्वार करपाचें म्हाजें पयलें आहा आनी हें देवाचें खरें उतर दिवन ह्या देवाच्या उतराक पदवी आहा म्हणून म्हाका खबर आहा म्हाका देवाची सिस्टम खबर आहा कशी वाडपाक जाय चडपाक जाय म्हाका देवान दाखयला सिंपल धर व्हडली शिकोवण दिवपाची गरज ना बारीक शिकोवण दी लोकांक सोलमता तसली शिकोवण दी देवा लागीं लोकांक हाड फुडल्या मागीर आपूण घुत्तलो फुडल्या आपूण घडून हाडटलो म्हाजें उतर उलयत राव आनी भाव भयणांनो हांवें पळयलां उतर उलयलेलें घडोवन येता उतर उलयलेलें घडोवन येता कित्याक देव आपणाचें उतर राखता आनी हेंच आमी पळयता तो म्हणटा तूं खडपार गोर बांद म्हाज्या उतरार तूं गोर बांद म्हाज्या उतराचो मोग कर म्हाजें उतर तूं चाबडाय तेजो ज्यूस खा आनी आपूण तुज्या फाटल्यान उबो रावतलो भाव भयणांनो आयज हांव सिस्टरीक सांगतालो गोलायताची खबर आहा तुमकां गोलायत आनी आमचो डेवीड दावीद आनी गोलायताची खबर आहा दाविदान गोलायताक मारलो तो गोलायताक मारलो पळय दाविदान ती खबर आहा तुमकां 5 फातर घेतले ताणें 5 फातर घेतले धाकटुले 5 फातर आनी पयलो तेणें आपणाच्या बेश्ट्या हातींनी वागाक मारलेलो आनी बेर वॉट यू कॉल बेर वाशेलाक मारलेलो आनी तिसरो आतां व्हडलो गोलायत आतां तो व्हडलो जायंट तो आनी हो धाकटुलो भुरगो 6 फिटाचो भुरगो 7 फीट दोत्तू आनी तो 11-12 फिटाचो व्हडलो सारको जायंट आनी हो धाकटुलो भुरगो आनी तो ताका गोलायताक सांगता आपणाक म्हणटा तूं कोण काय म्हणटा तूं कोण काय म्हणटा तूं का म्हणटा तुज्या बरी कोणाशीन करार आहा तुजो म्हाजो करार म्हाज्या देवा वांगडा आहा तेणेन म्हाज्या वांगडा करार केला आनी तो 5 धाकटुले फातर घेता भाव भयणांनो 5 धाकटुले फातर आनी आपणाचो गुणायता आनी तेजेर फातर मारता आतां हांवें तुजेर असो फातर मारलो तूं फुडें पडटलें काय फाटीं पडटलें हांवें तुजो फातर काडलो आनी तुजेर असो मारलो तूं फुडें पडटलें काय अशें येवन पडटलें फाटीं वयतलें कित्याक फातर असो मारलेलो गोलायत तोंडार पडलो गोलायत जेन्ना पडटालो तो तेज्या तोंडार पडलो फाटीं वचोंक ना फातर ताणें असो मारलो तो फाटीं वचोंक ना तो असो पडलो कसो देवान घातलो तेजेर आंज बडो येयलो आनी मार देवान करार केल्लो तो फाटीं पडोंक जाय आसलो तो फुडल्यान कसो पडलो देवाचो आंज बडो येयलो आनी मारलो फुडल्यान पडलो देवाचें उतर उलयलो देवा वारी म्हाजो करार तुवें म्हाका सांगपाचें गरज तूं कोण तूं येदो व्हडलो आसत पूण तुका कोणाचो करार ना म्हाजो देवा वांगडा करार आहा धाकटुलो फातर मारलो ते सायडींतल्यान हे सायडीन पडलो फातर मारला ते सायडीन पडोंक जाय हे सायडीन पडलो देवान करार करता भाव भयणान देवाचें उतर जावन आसा ताचो करार हांव जेन्ना देवाचो करार उलयता देव आपणाचें उतर राखता तो म्हणटा राखपाचें काम म्हाजें देवाचें उतर आमच्या तोंडार आसपाक जाय भाव भयणान आनी जेन्ना देवाचें उतर तुज्या तोंडार आसतलें घडोवन येवपाकूच जाय आयज म्हाका भयण सांगताली की हांगर तुमच्या गांवांत मुवयो जाल्या म्हणून सारकें मुवयो जाल्या आयज घरा कडेन वचा आनी म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मुवयांनी तुमकां सांगता एक मुई दिसली नाल्यार पोन म्हूण मुवयांनी तुमकां सांगता
वच आनी देवान घर बांदला थंयसर वच म्हणून, आनी ह्या घरान तूं राव नाका. दुसऱ्या दिसा वच आनी तूं आख्ख्या घरान चॅक कर, एक मुयी मेवची ना, एक मुयी मेवची ना. तूं सांग ते मुयेक देवान म्हाज्या वांगडा करार केला, एक मुयी म्हाज्या घरांत रावंक शकना. तुका देवान घर बांदला, तूं वच आनी थंय राव. म्हाज्या घरांत हें घर म्हाज्या देवान म्हाका दिला, ह्या घरान आनी कोणूच रावंक शकना, ह्या घरान फकत हांव रावंक शकना. मुयो सगळ्यो तुज्यो वयतल्यो भाव भयणानो, देवान घर बांदलां पळय तें. हांव सांगतालो, म्हाका प्रेजिडंट केल्लो सेंट एंटनी चॅपलाचो, आनी थंयसर ते काटानोर भोंवताले. पयल्या दिसा हांव जेन्ना त्या हितून येयलो आनी पयलें मागणें केलें, देवाच्या नांवान काटानोर न्हू, देवान तुमकां घर बांदलेलें आहा, हें देवाचें घर, वचा आनी तुमच्या घरान तुमी रासा. त्या दिसा सावन काटानोर एक घर चॅपलान दिसती पडोंक ना, एक काटानोर दिसती पडोंक ना. देवाचो हुकूम घेतलो, घातलो सगळे भायर. देवान आमकां पदवी दिल्या, उलय तेशीं, चल भायर. देवान म्हाज्या वांगडा करार केला, तुज्या जनावरां वांगडा करार करूंक ना. करार देवान जनावरां वांगडा करूंक ना, करार मनशां वांगडा केला देवान. तुज्या वांगडा आनी म्हाज्या वांगडा म्हणटा देव. आनी म्हाका कोण व्हरतो नासलो म्हणून आपणेंच आपणाचेरूच हो करार बांदलेलो आहा. देव आपणाचे एक एक उतर राखतलो भाव भयणानो. आमी रेडी आहा उलोवपाक, आमी घेवपाक रेडी आहा हुकूम. नाजाल्यार आयज करून पळया तुमी, आनी फाल्यां तुमच्या घरान तर एक मुयी दिसली नाल्यार सांगा. देवाच्या नांवान म्हूण तुका देवान घर बांदलेल्या थंय वच. हांव तुका हुकूम घालता, हें घर म्हाका देवान दिलां. सर्गीचो बापूय हेजो सोस, आनी हें घर देवान म्हाका दिलां, आनी ह्या घरान हांव रावतलो. म्हाजो करार देवा वांगडा आहा, तुजो करार तूं वच आनी तुजें घर तूं देवान तुका बांदलां थंय वच. सगल्यो मुयो भायर वयतल्यो, सगल्यो मुयो भायर वयतल्यो. उतर उजार करून देवान दिला तुका अधिकार, म्हाकाच न्हू तुमकांय दिला. म्हाज्या वांगडा एकल्याच्या वांगडा देवान करार करूंक ना. हो देवान म्हणा, अरे बाबा हो रेमण कोण हो येयला, हेज्या वांगडा म्हाजो करार ना. करार हो कोण ह्या देवाच्या उतरार मान दिता पळय तेज्या वांगडा करार. जो कोण आपणाच्या काळजान सोत मानता पळय तेज्या वांगडा करार. ह्यो सगल्यो मिलाग्री भाव भयणांनो ह्या कराराक लागून जाता. एक मिनटाची पासून आमकां महिमा न्हू, कित्याक देवाचें उतर तूं उलयता, देव आपणाचें उतर राखता. म्हाका आनी कांय तितून महिमा ना. ताका लागून हांव कोणाचेर हात धरून मागणें करिना. हांव म्हणटा तूं तुजी उचारणी कर, तुजी तूं पेकोवणी घे, देवाक जावनी महिमा. जाल्यार फाल्यां तूं कितें म्हणटलें, भावान हात धरलो आनी म्हाका पेकोवणी मेवली ना. कित्याक देवाची महिमा आमी कित्याक चोरपाची? पेकोवणी दिवपी देव आपणाच्या उतरांत दिता, आमी तेजी महिमा कित्याक चोरपाची? तेजी महिमा तेका. आमी महिमा देवाची चोरपाची ना, देवाची महिमा देवा. तेका लागून वाड मेवता. जेन्ना देवाची महिमा तूं देवाक दिता, तुका देव वाड दिता. तो म्हणटा हो कांयच महिमा घेयना, आपणाशें कांयच धरिना. हो सदांच म्हणटा चल देवाक महिमा जावनी, देवाक महिमा जावनी. म्हणजे तूं देवा फुडें खालती जालो, देव तुका उबारता. देवा फुडें खालती जाव, तुका देव उबारता. भाव भयणांनो, जेजून कितें केलें? जेजू खालती जालो, देवाच्या उतराक पाळून केलें. आदावान देवाचें उतर पाळून करूंक नासलें, जेजून पाळून केलें, खालती जालो आनी देवान ताका सगळ्यांत व्हरतें नांव जेजू म्हणून दिलें. आनी ह्या नांवाक सगळे जाण भियेता, तेज्या रोगताक सगळे जाण भियेता. जेजू वयर दुसरें नांव ना म्हणटा. देर इज नो अदर नेम अबव द नेम ऑफ जिजस. सगळीं दुयेंसां भाव भयणां जेजूच्या नांवाक खाला. कोणूय म्हाका सांगत हें दुयेंसा, तें दुयेंसा, तें दुयेंसा, हांव म्हणटा हांव दुयेंसांचीं नांवां नको, हांव जाणा जेजूचें नांव. आनी जेजूच्या नांवांत सगळे खाला म्हणून म्हाका खबर. म्हणटो जेजूचें नांव आहा तें सगळ्यांक व्हरतें. बाकीचीं दुयेंसां जेजूक थंड, बेश्टो थंडेचो वायरस, थंडूय तेंच उतर आनी कॅन्सराकूय तेंच उतर. म्हाका कसले दुयेंसाचें सांगलें. म्हाका सांगलें तुका हें जातलें, तें जातलें, तें जाता. हांव देवाचें उतर डेली परगट करता. देवाचें उतर डेली परगट करता. म्हाका सांगलें तुका हें जातलें, तूं इतकेच म्हयने जियेतलो, इतकोच म्हयने जियेतलो. अबय हांव जियेता आनी वयल्यान बरो जियेता. पयलो तरी घरा कडेन रावतालो, आतां गांवांनी भोंवता, वयल्यान आनीक बरो जियेता. पयलो घरा कडेन आसलो आनी तें जालें म्हणून देवान सोडलें सर्वीस सोड.
आतां तुका कॉन्फिडन्स येयलो, शिरवी सोडली आनी देव दिता. काम करून पयशे मेळोन नासले, काम करिनासतना पयशे मेळटा. काम करून घाम घोवन म्हाका मेवताले 70,000 हातीन. घाम घोवन 30 दीस ताका काम करूंक जाय आसलें. एका दिसान 1 लाख येता, 2 लाख येता एका दिसान. खंयसरल्यान येता? तो दिता. तो म्हणटा तूं कितें जोडटलें 70,000? 70,000 कहले आपूण ही नाकशीड ही मारली जाल्यार तुका 70,000 मेवतले. म्हणटा आमी देवाक लिमीट करता भाव भयणान. देवाचो आवाज आयकलोय, वच फुडें. देवाचें उतर, देवाचो करार तो सांबाळटलो. आमी चिंतपाचें ना, आमी धास्ती घेवपाचें ना भाव भयणान. देव म्हणटा म्हाजें उतर उजार कर तूं, आपूण तें राखतलो. तोंडार देवाचें उतर तर. तुका दिला उजार कर. तुका कोणें सांगलें हो प्रॉब्लम आहा ताका सांग, प्रॉब्लम उलय नाका, प्रॉब्लम तुजें वाडटलें. हें देवाचें उतर म्हूण देवाच्या उतरान जेजू तुजें म्हाका क्रिस्ताचें मन आसा, हांव जेजू क्रिस्तान सगळें करूंक शकता. ही उतरां उचार, सगळीं कामां जातलीं. तो म्हणटा शांती ना, तूं म्हण जेजू शांती दिता. जेजूशीन यो, जेजू शांती दिता. जेजू शांती दिता तो ह्यो संवसार दिवंक शकना. तुमी धास्ती घेयनाकान, आपूण तुमच्या वांगडा आसा. देवाचें उतर सांगता. देवाचें उतर आमी पाळून करपाक जाय. फकत आमकां खबर ना देवाचें उतर, हें आतां आमी शिकपाक जाय. एक स्क्रिप्चर शिका भाव भयणान, तेजो ज्यूस काडा. थोडे स्क्रिप्चर जे इम्पॉर्टंट आहा ते तरी पयले शिका. प्रोव्हर्ब्स 18:21 इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. जॉन 3:16 इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. मागीर 1 Peter 4:11 इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर. हे आमी शिकपाक जाय. हे आमच्या वेव्हारांत तर आमी घालीत नाजाल्यार आमची वद्दी कामां अशीच जातलीं. कित्याक आमी चिंता मरण आनी जिवीत देवाच्या हातीर आहा. तो म्हणटा ना, तुज्या तोंडान आहा. देव म्हणटा तुज्या तोंडान आहा. आनी तूं तर रायट उतरां उजार करशी भाव भयणानू, तुजें जिवीत इतकें सुफळ जातलें. तूं म्हणटलें आपूण आनी खंय रावता, आपणाचें जिवीत आतां कितकें सुफळ जालां. सिंपल भाव भयणानू, आमी धास्ती घेवपाची गरज ना, कित्याक देवान आमच्या वांगडा करार केला. भाव भयणानू, जेन्ना काजार जातात, आमी आतां चडशीं हांगर काजार या, जेन्ना काजार जातात तेन्ना आमी पादिकाराच्या फुड्यान आसता आनी पादिकार उचारणी करता. तूं अमक्याक तुजो घोव म्हणून मानून घेताय. पादिकार विचारता आनी चेडो म्हणटा वय हांव मानून घेता. चेडवाक विचारता आनी चेडूं उगीत रावता. तुका दिसता पादिकार ते फुडें वतलो आनी चेडूं उगीत रावता. आपूण म्हणना वय हांव ताका म्हाजो पोती म्हणून मानून घेता. चेडूं म्हणना. जाल्यार कितें जालें? बंद पडलें काजार. उलयल्या बगर कोडोन येवचें ना. थंयसरूय उलोवपाक जाय. तेणेन म्हणूंक जाय वय हांव ताका आपणाचो पोती म्हणून मानून घेता. तेन्ना पादिकार म्हणटलो काजार कंप्लीट. तूं तर देवाचें उतर उलयनाय नाल्यार तें कंप्लीट जायना भाव भयणान. हांवें तुका हो लग्नाचो कित्याक दिला? कित्याक लग्नाक आमी सगळीं जाणां ही उचारणी आमी केल्या आनी ते चेडवान तर म्हणोंक ना नाल्यार पादिकार फुडें वयचो ना. पुतून विचारतलो तूं मानताय? ते पुतून उगी रावतले. पुतून मानताय? उगी रावले, काजार कॅन्सल. थंयसरूच सगळो लोक परत फुडें वयचे ना भाव भयणान. तेणेन म्हणोंक जाय वय आपूण ताका पोती मानता. तेन्ना काजार फुडें वयतले. तुवेंय म्हणोंक जाय वय जेजू हांव तुजें उतर मानता. तेन्ना तें उतर फुडें जातलें. चावी भाव भयणानू देवाचें उतर. आमकां शिकोवंक ना म्हणून आमी शिकोवंक ना आनी हुंच्योय चावी आमी खंय घालता तुका दार ओपन जावचें ना भाव भयणान. सिंपल देवाची सिस्टम आहा. देवाचे सिस्टमी प्रमाणे आमी चलपाक जाय आनी देवाचे सिस्टमी भायर चडशी भाव भयणानू सुफळ जिवीत. हांव तुमकां सांगता इजी जिवीत.
हांवें भाव भयणानू इतकी म्हाज्या लायफान सक्सेस पळोवंक ना जितको हांवें एका म्हयन्यान पयलो. इतकी वर्सां हांवें भाव भयणानू काम केलें, हें केलें, सगळें केलें. देवाचें उतर पासून हांवें 5 वर्सां दिले. पूण आतां जी हांवें पळय म्हाज्या लायफान हांवें म्हाजो हें पळयला, ग्रोथ पळयला. म्हाज्या चॅनलाचें हांव सांगतालो, आतां हांव येताना पयले म्हाज्या चॅनलाक आख्ख्या विकान म्हाका समज आख्ख्या म्हयन्यान म्हाका 1000-2000 लोक म्हाका म्हाजे व्हिडियो पळयताले. आतां एका विकान 10,000 लोक पळयता. एका विकान 10,000 लोक पळयता हे व्हिडियो. कित्याक हें खरें उतर, हें खरें उतर भायर वयता भाव भयणान. ही सिंपल शिकवण जी व्हेरी सिंपल बेजीक ती लोकांच्या काळजान वयता. तांकां बरें लागलां हें उतर आनी ते पळयता आनी ह्या उतरान वाड जाता आनी कॉन्फिडन्स आसा ह्या उतरान. आनी सिस्टम बेजीक, आमी बेजीक नको भाव भयणान. तूं झाड लावपाक नकोय आनी व्हडलें गार्डनींग करूंक वयताय, जावचें ना. तुका बेजीक नकोय, तूं झाड लावपाक नकोय आनी व्हडल्या गार्डनांनी काम करूंक वयताय, काय जावचें ना. बेजीक पयलें शिकपाक जाय. बेजीक तर तुजें बरें आहा, तुजी तर बुनयाद बरी आहा, देवाच्या उतरार जर तुजी बांदलेली बरें आहा जाल्यार घरूय बरें आसतलें. बुनयादूच तुजी तर रेवर आहा नाल्यार घर खंय तुजें व्हांवन वयतलें. ताका लागून आमी बुनयाद बरी घालूंक सोदता. देवाच्या उतरान आमी जिवंक सोदता. देवाचो अधिकार आमी यूज करता. देवान उतर दिला तें आमी कोरार केला, तो कोरार आमी देवाचो उलयता. आनी जेन्ना भाव भयणां तूं देवाचो कोरार उलयतलोय, हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता भाव भयणां, देव आपणाचें उतर राखता. राखता. कित्याक हांवें म्हाज्या जिवितान पळयला तो राखता. हांव नोको भाव भयणानू, आमी नोको ब्रदर विटनस आहा म्हाका, आमी नोको खंयच्या घरान आमी पावतले. काल आमी घरा येवपाक ब्रदर म्हणून सडनली हे सायडीन घे म्हणूंक लागलो. हे सायडीन घे म्हटलें, कोणागेर पावले. हांगोर गाडी आमी घरा वचपाक हो म्हणटा हे सायडीन घे. हे सायडीन घेतले नाल्यार थंय आमकां 4-5 लोक मेवले देवाचें उतर दिवपाक. फकत इतकेंच ताणें म्हटलें हे सायडीन घे. ताका नोको, तो नोको, आपणें हे सायडीन घे कित्याक म्हटलें पळय तें. ताणें आवाज आयकलो हे सायडीन घे म्हणून, फुडें हांवें हे सायडीन घेतली. हांव नोको हे गांव कहो केले तो म्हाका रोड दाखयता. हांवें म्हटलें हे सायडीन घे. हांव म्हणटा हो घरा वता म्हाका आनी दुसरे वाटेन, हे सायडीन घे म्हणटा जाल्यार आनी कोणागेर घेवन गेलो. तेज्या मनान उलयलो आनी थंयसर आमी मिलाग्री पळयल्यो देवाच्यो. देव भाव भयणानू सगळो प्रोग्राम तुजो सेट करता. खंयच्या टायमार तूं खंयच्या घरान वयतलो. एका घरान वचपाचें आहलें, राती कावूक जालो, त्या घरान वचनाकाय म्हणूंक लागलो. थंयसरले परत येयले आनीक दुसऱ्या घरान पावले. सारको आपणाचो प्लॅन सांबाळता. आयज तेंच्या घरान गेले, आयज ती बायल उठली आनी बसली. काल वचपाक आसलें, काल देव म्हणूंक लागलो लेट जाल्यार तेंच्या घरान वचनाकाय, ती जाणटी तेंच्या घरान वचनाकाय. आयज गेले, आयज ती उठली बसली. त्या टायमार भाव भयणानू देव आपणाचो प्रोग्राम सेट केल्लो आसता. त्या टायमार तुजो प्रोग्राम थंयसर तयार जाता. आमी देवाच्या उतराक रेस्पेद दिवपाक जाय, देवाच्या उतराक मान दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. फुडें सिस्टर. पूण मोची उतरां आयकून तांचे पोरमोणें चलोनात ती आपलें घर रेवेत बांदल्या एका पिसांत मनशा सारकी. भाव भयणानू हांवें तुका इतकें सांगलें, हांवें तुका इतकें सिंपल भाशेन समजायलें आनी तरी तूं तुजें जिवीत अशें जियेताय नाजाल्यार तूं बाकीच्या क्रिस्तांवां भाशेन. कितें हाडलें, खंय गेलोय, खंय ना. कितें हाडलें, कांय ना. मिसाक गेलोय, मिसाचो घरा येयलो, फळ कांय ना, आमोट आमो. काल आमी ते आंब्याचें उलयलें, आमोट आमो. आनी ही क्रिस्तांवां आमची भरपूर, तेंच्या भितर जेजू क्रिस्ताचें कांयच फळ ना आनी ती तुका पळोवनूच कवतली ही फळ दिवंक शकना म्हूण. आनी ती डायरेक्ट भाव भयणानू दुसऱ्या राज्यान वचपाची तयारी तेंची आहा. कित्याक तेंच्या देवाच्या उतराचेर घर बांदपाचें तांकां पडलेलें ना. ती संवसारी जिवितान बुडलेली आहात, संवसारी जिवीत जियेतात. आनी भाव भयणानू तूं टेम्पररी विजाचेर येयलाय. तूं ह्या संवसारांतलें न्हू पयलें सजमो. तूं येयलाय हांगोर 70 ते 90 वर्सां जियेवपाक आनी तेज्या वयर एक्स्ट्रा जियेलें जाल्यार तें तुजें बोनस.
95 काडले की बोनस, 90 वयर काडले की बोनस तुजे. पूण तो तूं आंगोल्ले आपणाचें घर म्हणून चिंतून तो जियेताय, सर्गेचें दार तुवें ऑलरेडी बंद केल्या. कित्याक तुवें मानूनच घेवंक ना आपूण थंय चल्ल्यान येयला म्हणून. तूं म्हणटा आपूण आंगोलो परमनंट, पूण तूं सर्गेचो देवाचें उतर म्हणटा. यू आर द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. मोस्ट हाय गॉड वयर, चायल्ड तूं तेजें. आनी तूं संवसारी 70-80 वर्सांच्या जिविता फाटल्यान धांवताय, फायदो कांय जावचो ना. स्वर्गायले वयले भुरगे टॅम्पररी विजाचेर तूं हांगर आसाय. म्हाजो आवय बापूय म्हाजी टॅम्पररी ह्या संवसारान, ती म्हाका देख दिवपाक. म्हाजी आवय बापूय म्हाका देख दिवपाक. म्हाजो सर्गेचो बापूय म्हाजो बापूय. ताका लागून आमच्या बापा म्हणटा आमी. आमच्या बापा सर्गेचो बापूय म्हाजो बापूय. हो बापूय आहा तो म्हाजो फकत संवसारी कितें म्हणटा ताका, संवसारी आमकां गूट शिकोवपाक, संवसारी आमकां देख दिवपाक. हो आमचो संवसारी बापूय. पूण स्वर्गाचो बापूय म्हाजो बापूय, खरो बापूय म्हाजो तो. ताका लागून म्हणटा आमी आमच्या बापा. सर्गीचे जेजून आमकां मागणें शिकयलें भाव भयणान. आनी गेले बायबल क्लासीन हांवें हेजेर 1 वराचें टिचींग दिलां आमच्या बापाचेर. आमच्या बापाचो मिनींग, आमच्या बापाचो मिनींगाचेर 1 वराचें हांवें टिचींग दिलां. आनी कोबार जावंक तें आनीक दिवपाक जाय. पूण 1 वराचें हांवें टिचींग दिलां आमच्या बापा तूं जियेशी नाल्यार सर्गीचें राज तुजें. आमच्या बापा तूं सोजमोशी आनी जियेशी नाल्यार सर्गीचें राज तुजें. पूण आमच्या बापा कितें जालां आमकां, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव तुजें कोबार जालें केन्ना तेंच खबर ना. तोंडाची उच्चारणी काळजान कांय ना. आमच्या बापाचो मिनींगूच खबर ना. पूण आमी कोत्ता. तें सांगोया आसूं, सोडून दिवया. कोणागेर आमी गेल्ले आनी ताका सांगलें हें म्हणून कितें म्हटलें, साता मरे काय नोमान मरे. तेणेन पळय ट्रेन धरली आनी स्लो म्हटलें जाल्यार म्हणोंक जायना. कित्याक ट्रेन धरपाची संवय जाल्या न्हू. आनी तुका तर स्लो म्हणोंक लायलें, तुका नोमान मरे म्हणपाक जायना. कित्याक तुवें संवय केल्या ती स्पिडीन म्हणपाची, म्हणजे तुजी ती तोंडाची उच्चारणी काळजाची ना. स्लो म्हटलें म्हणोंक जायना, कित्याक स्पिडीन म्हणपाची संवय जाल्या. तुका तर आमच्या बापा हांवें स्लो म्हटल्यार तुका जावचें ना, कित्याक तुका संवय जाल्या फास्ट म्हणपाचें. आमच्या बापा सर्गीचें नांव पळय केन्ना कोबार जाता काय तूं चिंता. पूण ताचो मिनींग खबर ना तुका. आमच्या बापा तूं जियेशी नाल्यार सर्गीचें राज तुजें, इतको मिनींग आहा ताका. पूण आमचें कितें जालां भावा भयणांनो, तोंडाची उच्चारणी. आमकां मदें तो तुका हांवें थांबयलें, आतां कंटिन्यू कर म्हटलें जावचें ना. नोमान मरे तो तुका हांवें आतां म्हणोंक लायली आनी मदें थांब म्हटलें आनी पुत्तून म्हटलें तुयेन जावचें ना. नाल्यार ट्राय करुया. नोमान मरे म्हणोंक लायता आनी थांब म्हणटा आनी तुका कंटिन्यू कर म्हणटा, जावचें ना तुयें. कित्याक स्पिडीन म्हणपाची भाव भयणांनो संवय जाल्या. आनी म्हाज्या बायबल क्लासीन कोणें म्हाका अशेंच विचारलें, आमी म्हणटा न्हू आमी ही भासावणी करता. म्हटल्यार तोंडाची भासावणी करता. जो मेरेन काळजाची भासावणी जायना, तोंडाचे भासावणी तुका कांय मेळना. थांब म्हटल्यार पुत्तून चालू कर म्हटल्यार जावचें ना भाव भयणांनो. कित्याक ती स्पिडीन आमकां संवय जाल्या उलोवपाची. हांव तुमची चूक म्हणना, हांव दाखयता. आमकां संवय जाल्या. तोंडाची उच्चारणी एक आसता आनी काळजाची उच्चारणी एक आसता. तोंडाची उच्चारणी कांय अडचें ना. जेन्ना काळजान घालताय भाव भयणांनो आनी देवाचें उतर उलयताय, तुका खबर आहा देवान तुज्या वांगडा करार केला, काळजांत घातलाय, तेन्ना भाव भयणांनो घडोवन येतलें. हांव एवरी टायम मागणें करता. कित्याक घडोवन येता, कित्याक म्हाका देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स आहा. हांव म्हणटा हें काम जावपाक जाय, हें काम जावपाकूच जाय. कित्याक देवाचें उतर घेता आनी हांव म्हणटा जेजू तुवें म्हटलें तुज्याहून वर्ती कामां हांव करतलो. तुवें म्हटलें की पवित्र आत्मो तुवें म्हाका दिल्लाय आनी हो पवित्र आत्मो घडोवन हाडटलो. आनी एवरी टायम जेन्ना हांव उच्चारणी सांगता, देवाक सांगता, हें तुजें उतर सांगता, हें तुजें उतर घडोवन येवपाक जाय. देव आपणाचें उतर राखता. म्हाका फकत ताका सांगपाक जाय देवा तुज्या उतरान बरयलेलें.
जेन्ना हांव बरो नासलो ताणें म्हाका आयजाया 41:10 दिलो. आयच्या दिसाक पासून हांव त्या मागण्यांक उजार करतां. देवा हे तुवें म्हाका उतर दिलाय. तूं निराश जायनाका, आपूण तुज्या वांगडा आसा. हांव जावन आसा तुजो देव. हांव तुका गोठाय दितलो, हांव तुज्या हातीक घट धरतलो, हांव तुका चलयतलो. आनी हें उतर घेवन भाव भयणांनो हांव डेली मागणें करता देवाक. आनी देव म्हाजे हे मागणे डेली आयकता. म्हणटकूच आमकां कांयच उणें ना. देवाच्या उतराचेर आमी घर बांदुया भाव भयणान. फुडें वा सिस्टर. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी ते घरांत मारलें आनी तें मोडलें आनी ताचे सारकी गोठ्ठाण जालें. ताका लागून भाव भयणांनो देवाच्या उतरा भायर तर आमी कितें उलयलें आमच्या गोठ्ठान जातलें हे गॅरंटी. देवाक मागीर आनी ब्लेम करून फायदो ना. देवाच्या उतरा भायर तर तूं कितें उलयलें तुज्या गोठ्ठान जातलें हे देव सांगता. आनी जेजून तर म्हटलें नाल्यार जेजूच्या उतराक आमी कितें तरी वेट दिवपाक जाय. कित्याक तुजो देव जो तुज्या खातीर खुर्सार गेला तो तुका सांगता की तुज्या गोठ्ठान जातलें. आपणाच्या उतरा प्रमाणे तर तूं जियेनाय जाल्यार तुजें गोठ्ठान जातलें. आनी जेजू म्हणटा जाल्यार हे जेजूचो आमी कितके जाणां आमी जेजूचो मोग करता. हात वयर घाला. जेजूचो कितके जाणां मोग करता. सगळीं करतात न्हू तुमी जेजूचो मोग. जॉन 14:23 काड. जॉन 14:23 काड. आतां पळया तुमी सगळ्यांनी हात वयर घातला. आतां कितके जाणांचो हात चेंज जाता तो पळया. तुमकां आतां तुमी हात वयर घातला. आतां कितके जाणांचो हात चेंज जाता तो पळया. जेजून ताका प्रतिपाल केलो. म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली. म्हाजो मोग करतात ती कितें करतली. आमी उतर सांबाळतात जेजूचें. म्हाजो मोग करतात ती म्हाजें उतर सांबाळटली. कितकीं जाणां जेजूचें उतर सांबाळटात म्हाका सांग. कितकीं जाणां आपणाच्या तोंडार जेजूचें उतर सांबाळटा. आपणाचें उतर जेजूचें उतर जियेता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आपणाचें फळ दाखयता. भाव भयणांनो तुका जबरशी 90 आहली 10 लोक 100 आहली 10 लोक मेवतलो. 90 लोक तोंडान उचारता. हांव म्हणना जेजूचो मोग करिना पूण जेजूचें जिवीत जियेना. जेजू म्हणटा म्हाजो तूं मोग करताय जाल्यार म्हाजें उतर तूं आपणायतलोय. म्हाजी शिकोवण तूं आपणायतलोय. म्हाजी शिकोवण तूं वेव्हारान घालतलोय. म्हाजी शिकोवणे प्रमाणे तूं चलतलोय. तेन्ना तुवें म्हाजो मोग केलोय. फुडें पासावणी पळय भाव भयणांनो. फुडें पासावणी कितें आहा तें पळय. आनी म्हजो बाप तांचो मोग करता. आनी म्हाजो बापूय तेंचो मोग करतलो. जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेतले. कित्याक हें उतर बापाय कडल्यान येयला. जेन्ना तूं जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेतले जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलतले तेन्ना तेजो बाप तुजो मोग करतलो. आनी हेजे फुडली उचारणी आहा ती तुका केन्ना उणें पडचेंच ना. हेजे फुडली उचारणी आहा पळय ती आयक. आनी आमी ताचे तायन येतल्या आनी ताचे सवें ठिकाण करतल्या. कोण म्हणटा आमी आतां कोण जाले. बाप पूत पवित्र. कोण येयलो. सर तुज्या भितर. सर तुज्या भितर. सर तो तुज्या भितर येयलो. खंय उरल्या गरीबसाण. खंय उरला तुजें ओतमीक जिवीत तुजें. खंय उरला तुजी कुडीचें. सगळ्यांत वाडलोय तूं. हें उतर तर तूं पाळशी. जॉन 14:23. आनी हें म्हाज्या मिनिस्ट्रीचें मेन उतर. हे उतर घेवन ह्या वर्सा आमी चलता. आनी हें सांगलां हांवें की हें उतर घेवन आमी ह्या वर्सा चलतल्या म्हणून. आनी हें उतर आमी जियेतल्या. आनी हें उतर जियेले भाव भयणांनो बाप पूत पवित्र आत्मो तुज्या भितर येवन रावता. आनी जाय आमकां बाप पूत पवित्र आत्मो आमच्या भितर येवन रावली सगळीं आमचीं कामां सुफळ. कित्याक सर्ग हांगोर जालो. सर्ग आनी वयर उरोंक ना. सर्ग येयलो तुज्या कुडीन भितर. आनी हांव हें अनुभवता भाव भयणांनो. सर्ग म्हाज्या कुडीन. हांव म्हाज्या कुडीन सर्ग अनुभवता. कित्याक देवान सांगलेलें उतर हांव पाळो करता. देवान म्हाका सांगलां हें उतर तूं जिये. आपूण तुजे कुडीन बाप पूत पवित्र. गॅरंटी भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता. आमकां त्रास कितें करपाचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. इतकेंच म्हाजें फोकस की हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाचो. म्हाजें घर हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे बांदपाचें हें म्हाजें काम.
आनी इतकी प्रॉमीस तुका आनी खंयच मेवची ना. आनीक दुसरो देव येवचो ना भाव भयणांनो असलें तुका काम करपाक, तुज्या भितर येवन रावपाक. हो एकूच धर्म हा जो तुज्या भितर देव म्हणटा आपूण येवन रावतलो. सर्ग आपूण तुज्या भितर येवन करतलो. कितें उणें उरलें भाव भयणांनो तुज्या भितर तर सर्ग येयलो नाल्यार तुज्या लायफान कितें उणें उरलें. ओत्मीक वाड, कुडीची वाड आनी पयशांची वाड. कित्याक सगलो व्हडलो देव सर पदवीदार बाप तुज्या भितर येवन रावता, जो जावन आसा आमचो सोस. ज्या कडल्यान आमकां सगळें येता. एक पयसो तेज्या कडल्यान येता, तो आमच्या सर्गीच्या बापाय कडल्यान येता. आनी जेन्ना तूं ताका महिमा दीत रावताय तेन्ना वाडटाय आनी चडटाय तूं. ताका लागून कितेंय आमी सकाळीं उठलो हांव तो स्वास घेता म्हणटा सर्गीच्या बापा तुवें दिलाय. आयचो दीस तो तुवें म्हाका दिलाय, वो तुवें दिलाय. तुज्या कडल्यान म्हाका सगळें येता. जेन्ना तूं व्हडली उच्चारणी कोताय सर्गीचो बापूय म्हणटा आपणाचो भुरगो उठला आनी आपणाक महिमा दिता. देवाक महिमा जावपाक जाय भाव भयणांनो. मागणें म्हणजे एक सँडवीच खाल्ल्या तुमी केन्ना? सँडवीच खाल्ल्या तुमी कोणें? सँडवीच खाता न्हू. सँडवीच कितें आसता, पयलो ब्रेड आसता, मागीर कितें आसता, समज चिकन आसता जावन तुजे मायनीस आनी कितें लीफ घालता, कसलें वेजिटेबल लीफ घालता, कितें घालून तूं सँडवीच तयार करता. मागीर पुत्तून सकयल्यान पुत्तून आनी एक तूं ब्रेड लायता. म्हणजे कितें जालो, पयलो देवाक दी महिमा, पयलीं देवाक सर्गीच्या बापायक दी महिमा, मागीर तुजें कितें मागणें आहा पळय तें तुजें सगळें सांग तूं देवाक, आनी मागीर पुत्तून देवाक दी महिमा की तुजेशीन मागलां तें आपणाक ऑलरेडी मेवलें. ही सँडवीच. मागणें म्हणजे सँडवीच. पयलो देवाक दी महिमा, मागीर तुजें सगळें आहा तें देवाक सांग. देव आयकपाक बसला थंयसर, सगळें आयकता तुजें. तूं मागताय तें तूं सगळें आक्स आनी यू शॅल रिसीव. माग आनी तुका मेवतलें. दारार मार आनी दार ओपन जातलें. म्हाका सोद आनी हांव तुका मेवतलो. देवाचें उतर म्हणटा तूं कितें कोताय, पयलीं देवाक महिमा दिताय, मागीर तूं घेताय आनी तुजें कितें आहा तितकें सांगताय. मागीर तूं पुत्तून दुसरो सकयल्यान पुत्तून तूं पांव लायताय आनी म्हणटाय जेजू तुका जावनी, सर्गीच्या बापा तुका जावनी महिमा. तुजेशीन जें मागलेलें तें म्हाका ऑलरेडी मेवलें. पयलें मागलें, पयलें तुवें देवाक आर्गां दिली, दुसरें तुवें तुजें सगळें सांगलें, मागीर तूं देवाक पुत्तून महिमा दिताय. तुज्या लागीं हांवें मागलां तें ऑलरेडी म्हाका मेवलें. मेवतलें न्हू, मागलाय तेन्ना दिलें तुका. तो तुका किमसावपाक रावंक ना. आमी कितें करतले, दिवं हो दितलो पुत्तून, जिशीन सुट्टेले येतले पुत्तून. तो तें चिंतिना. तुवें मागलें घे चल, दिव तो भाव भयणांनो. आनी ताका जाय आमची, कोणाक जाय आपणाचे भुरगे गरीब रावल्ले म्हाका सांग. सर्गीच्या बापायन आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो आमच्या खातीर, आनी ताका जाय आमी गरीबसाणीन जियोवपाक. तो म्हणटा म्हाजो पूत गरीब जालो तूं गिरेस्त जावपाक. देवाचें उतर म्हणटा 2 कोरिंथियन 8:9 म्हाजो चेडो गरीब जालो तूं गिरेस्त जावपाक म्हणटा, आनी मागीर तुका दिना. नाजाल्यार फोटींग जालो म्हणटो देव फोटींग न्हू. लेट एवरी मॅन बी अ लायर नॉट गॉड म्हणटा देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हणटा लेट एवरी मॅन बी अ लायर नॉट गॉड. सगळ्या मनशांक फोटींग जावनी म्हणटा, देव फोटींग न्हू म्हणटा. म्हणटकच देव फोटींग जावचो ना. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय, ही सँडवीच आमी डेली खावपाक जाय. ही सँडवीच तर तुवें डेली खाल्ली तुका कांयच लायफान उणें पडचें ना. आमकां सिस्टम खबर ना. आमी मागणी कोत्ता आनी आपल्या मागोत हा तो बाबडो सांगूंक सोदता तुका कितें, हें चालू था मागोत हा. आनी मागणी कसली दिवंक शकना पळय तसली. आपणाक घर दी, आपणाक हें दी, आपणाक तें दी तें दी. देव हितून नात. आपणाक दी 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 हें चालू आहा. आनी तो कितें म्हणटा, अरे बाबा तुका सगळें दिलां, तुका घेवंक कळना. दिल्ली वस्त तुका पुत्तून दिवंक शकता कोण? देवान तुका दिल्या. आतां देवान तुका पेकोवणी दिल्या आनी तूं मागणें कोताय डेली म्हाका बरो कर. आमचें मागणें कितें आहा देवा लागीं? आमी जेजू लागीं मागणी कोता, जेजू म्हाका बरो कर. आनी देव म्हणटा म्हाज्या गायांनी तूं बरो जालो. आतां मागणें रायट खंयचें, म्हाका बरो कर काय तूं तेज्या गायांनी बरो जालो?
म्हणजे देवाचें उतर घे आनी उलय न्हू. आतां आमी कोणाच्या घरांत गेले जाल्यार ते म्हणटा आपणें जेजूक सांगलें म्हणटा. हे तुवें आमचेर दुयेंस कित्याक धाडलाय? अरे दुयेंस जेजू धाडटा. खंयच्या डॉक्टराशीन तूं गेलाय आनी तुवें आपणाक दुयेंस मागलाय? खंयच्या डॉक्टराशीन तूं गेलाय आनी तुवें आपणाक दुयेंस मागलाय? कितकोय वायट दोतोर आसूंक तो, फ्रॉड दोतोर आसूंक तो, कसलोय दोतोर आसूंक तो तुका पेकोवणेकूच वखदां दितलो. खंयचो दोतोर तुका दुयेंस येवपाक वखदां दिता? खंयचोय आसूं, कितकोय वायट आसूं, दुयेंस येवपाक तुका वखद दिता. आनी पेकोवणेचो दोतोरांचो दोतोर, पेकोवणेचो दोतोर ह्या संवसारान येयलो, उतर उलोवन पेकोवणी दिली, ताका म्हणटा तुवें म्हाज्या कुडीन दुयेंस घातला. कोणें खुर्सार सोडयलो? जेजू. आनी ह्योच गजाली वयता थंयसर, ह्योच गजाली जेजून आमकां दुयेंस दिला. आनी डेली भाव भयणांनो जेजूक खुर्सार चोडप. बायबल खबर ना, देवाचें उतर खबर ना, आयकल्या गजाली ह्यो सांगल्यात पळय त्यो, ह्यो धर्मीक गजाली आयकल्या आमी, की आमकां सांगलें की दुयेंस जेजू दिता तुका तपासपाक. आनी कांय ना ताका हत्यारां, देवसाराची हत्यारां घेवन आतां जेजू उजार करूंक लागलो. जेजू उजार करतलो देवसाराची हत्यारां भाव भयणांनो. जेजू खुर्सार तर आमकां पेकोवणी दिवपाक गेला, आमचो पातकाचो स्वयं काडपाक गेला. पातकाचो स्वयं काडल्या उपरांत पेकोवणेच्या फारीकपण तो आपणाच्या कुडीन दिता. नाजाल्यार आमचो जेजू आमकां कित्याक दुयेंस दितलो भाव भयणां? कोणें सांगलें म्हणून हांवें आयकपाचें न्हू. तुका खबर आसपाक जाय. हो दोतोर तर आमचो नॉर्मल दोतोर तो तुका दुयेंस दिना. तुका कोणेनूय सांगो जेजू तुका दुयेंस दिता म्हणून तूं कशेंच आयकोंक शकनाय. कित्याक तुका खबर आसा जेजू तुका लागून खुर्सार गेला. खुर्सार गेल्लो जेजू तुका कित्याक म्हणून दुयेंस दिता? कोणेनूय सांगोंक भाव भयणांनो तें हांव कोणाकूच बोट दाखयना. तुका कोणेनूय सांगो की जेजून तुका दुयेंस दिलें म्हणून तूं स्वत मानूंकूच शकनाय. कित्याक जेजू तुज्या खातीर खुर्सार गेलो. आनी कोण वचोंक ना आमच्या खातीर खुर्सार. हे सांगपी वचोंक ना आमच्या खातीर खुर्सार. जे रॉंग शिकोवन दिता ते आमच्या खातीर खुर्सार वचूना. फकत जेजू गेला आनी जेजू कुडीन गेला. जेजून कुडीन आपणाच्या मार खाल्ला, मनशापणान गेला. देव म्हणून वचोंक ना भाव भयणांनो. देवा सर्गेच्या बापायन ताका पाट केली, आपणाच्या पुताक पाट केली जेन्ना तेजेर पातक येयलें पळय तेन्ना. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें कित्याक म्हणून तुवें म्हाका पाट केली. सर्गेच्या बापायक ताणें म्हटलें कित्याक म्हणून तुवें म्हाका पाट केली. कित्याक देव पातकाक पळोवंक शकना. सर्गेचो बापूय पातकाक पळोवंक शकना. इतको पवित्र देव तो. म्हणून ताणें आपणाच्या एकल्याच पुताक आमकां विकती घेवंक धाडलें आपणाच्या पवित्र रक्तान. ताका लागून भाव भयणांनो देवसार भियेता तेज्या रक्ताक आनी तेज्या घायांक. देवसार भियेता तेज्या रक्ताक आनी तेज्या घायांक. तेज्या घायांनी आमकां पेकोवणी मेवल्या. मेवतिली न्हू भाव भयणांनो. ऑलरेडी कोबार खुर्सार आनी आमकां शिकोवण मेवता ना. तेणें तुका दिल्या हे घाये. कसली शिकोवण बाबा? कोणेंनी सांगलें म्हणून आयकप ना भाव भयणांनो. आनी कोण वचोंक ना तुज्या खातीर खुर्सार. हे देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवं. हांव तुमकां सांगता भाव भयणांनो, हे देवाच्या उतराक तूं पयलो जागो दिवशी. बाकीचे तूं म्हाका सांग, हांव उलयल्लीं उतरां घोडोन येना नाल्यार हांव हांगा शिकोवण बंद कोत्ता. हांव बंद कोत्ता भाव भयणांनो. पूण म्हाका ह्या देवाच्या उतराचेर गॅरंटी आहा. हांव आयज पासून हें उतर उलयलां, हें उतर आजून पासून म्हाका चुकोंक ना. आजून पासून म्हाका हें उतर चुकोंक ना ही म्हाका गॅरंटी. की ज्या मनशाक हांवें सांगलें त्या मनशाक घोडोन येवंक ना पळय तें. 14 दिसांनी हांवें कोणाक सांगलें 14 दिसांनी तुजे पयशे तुका परत येतले. 14 दिसांनी ताका पयशे तेजे परत येयले. 14 दिसांनी तुजे पयशे परत येतले म्हटल्यार 14 दिसांनी ताका तेजे पयशे परत येयले. कित्याक भाव भयणांनो देव उलयला तें उतर ताका हांवें दिलां. सिस्टर हो आमचो ब्रदर रेजिनोची भयण, तेजो चेड्याचें काजार आसलें आनी तें आमच्या मिनिस्ट्रीन पयशे घातलेले. म्हणटच हांवें मागणें केल्लें. हांवें सांगलेलें तिका तूं तुजे 8 दिसांनी तुजी मिलाक पळयतलें. 8 दिसांनी
हांव पवित्र आत्म्याक दिसांनी पवित्र आत्म्याक कितके दिसांनी इमेलाक पळयतली 8 दिसांनी म्हणूंक लागलो 8 दिसांनी म्हणून हांवें सांगलें तिका. आतां हे सायडीन कंडिशन अशें आहा की हांवें तिका उतर दिलां तुजी महिमा तूं 8 दिसांनी पळयतली आनी ते सायडीन व्हडल्या चेड्याच्या तिजें काजार आहा आनी आतां धाकट्या चेड्याक देंवपाची गरज आहा. व्हडल्या चेड्याचें म्हणटा तूं तेजी लीव पास जाल्ली आहा तो आपणाच्या काजाराक येतलो तेजें सारकें आहा सगळें. पूण धाकट्या चेड्याक आतां कॉन्ट्रॅक्ट ब्रेक करचो पडलो कित्याक भावाच्या काजाराक येवपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्ट ब्रेक केल्या उपरांत कितें जातलें तेजे पयशे गेले आनी एके सायडीन हांवें उतर दिलां की ताका 8 दिसांनी तेजी मिलाक दिसती पडटली. पूण मिलाक दिसती पडली. तेज्या चेड्याक मेवलें प्रमोशन मेवल्या उपरांत कितें जालें प्रमोशन मेवल्या उपरांत ताका देंवपाक जाय. ताका ते पयशेय मेवले प्रमोशनूय मेवलें दोनूय सायडींनी वाड जाली. कितें सांगलेलें तें उतर घडोवन येयलें. 8 दिसांनी सांगलेलें 8 दिसांनी घडोवन येयलें. ताका सगळे पयशेय दिले जे ताका फावो आसले ते देंवपाचे ते पयशे दिले प्रमोशनूय मेवलें. प्रमोशन मेवल्या उपरांत म्हयन्याच्या म्हयन्या वाड पयशांची म्हयन्याच्या म्हयन्या वाड जाली. प्रमोशन मेवना फुडें समज तुका 60,000 सॅलरी आहली प्रमोशन मेवलें तुका 70,000 जाली 10,000 म्हयन्याच्या म्हयन्या तुका वाड मेवली. प्लस ताका जो कॉन्ट्रॅक्टाक देंवपाचो आहलो त्या कॉन्ट्रॅक्टाचो ताका फूल एमावंट दिलो. दोनाय सायडींनी वाड जाली. उलयलेलें उतर घडोवन येयलें कित्याक आवाज आयकलेलो पवित्र आत्म्याचो. कितके दिसांनी तेजी मेळाक घेतली तितके दीस सांगले ते उतर घडोवन. कॉन्फिडन्स हा भाव भयणानो. देव आपणाचें उतर दिता देवाक महिमा. ब्रदर रिजिनोची सांगली ब्रदर रिजिनोची तेजीच गोवायकी हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलेली. ब्रदर रिजिनोन आमचे मिनिस्ट्रीन पयशे घातले आनी हांवें ब्रदर रिजिनोक सांगलें तूं तुजी मिलाक पळयतलोय. 14 दीस कितें सांगलेलें न्हू ब्रदर 8 दीस तुकाय 8 दीस सांगलेलें. 8 दिसांनी ताणें तेजी मिलाक पयली 4 लाख ताका येयले. सोमती ताणें आपणें स्विफ्ट घेतली गाडी घेतल्या. आतां ती गाडी तो म्हाका दिता. सोमती 8 दिसांनी तेणें नवी गाडी घेतली भाव भयणान. सांग सोदता तें 8 दिसांनी सांगलेलें ताका 8 दिसांनी सोमती ताणें सांगलें ब्रदर आपूण नवी गाडी घेता म्हणूंक लागलो. आपणाची पोरणी गाडी विकली नवी गाडी घेतली. सोमती ताणें कॅश घेतली. हे न्हू हे बा न्हू कोणा कडलें लोन बा न्हू कॅश. सोमती कॅश नवी गाडी घेतली ती बी ऑटोमॅटीक गाडी घेतली. ताणें भुरग्यांकूय चलोवपाक चेडवांक बा चलोवपाक ऑटोमॅटीक गाडी घेतली. म्हणटलो देव आपणाचें उतर राखता. सांगूंक सोदता तें कितें तूं तेजे सिस्टमय प्रमाणे जिये देव आपणाचें उतर राखतलो. सिस्टम देवाची फॉलो करपाक. आतां ह्यो टेस्टमनी हांव सांगता पळय हांगर फुड्यान आसलेल्या मनशांच्यो त्यो ताजी टेस्टमनी सगल्यो ह्यो घडटा देवाच्या उतरान. ताका लागून देवाच्या उतराक तर आमी पयलो जागो दीत सगळें हें घडोवन येतलें. मागीर फुडें सिस्टर जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जाताले कित्याक ताच्या शास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकाऱ्यान तो तांकां शिकवण दितालो. भाव भयणानो ही शिकवण हांव कित्याक तुमकां अधिकारान दिता कित्याक म्हाका ह्या देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स आहा. हांव इतको कॉन्फिडंट आहा तेच देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना जेजू ही शिकवण दितालो तेन्ना तो असो शिकवण दितालो की तेच्या उतराचेर ताका कॉन्फिडन्स आसलो आनी ही शिकवण तो दितालो. आनी हांव जेजूक सदांच म्हणटा जेजू जेन्ना तूं शिकवण दितालो तेन्ना तुजें देवाचें उतर म्हणटा तूं अधिकारान तूं शिकवण दितालो. तोच अधिकारान हांवूय शिकवण दिता. तुजेर जी मागणी आसली तीच मागणी सर्गेच्या बापायन म्हाजेर घातल्यान कित्याक हांव तुज्या कडल्यान येयला. तुवें म्हाका विकतो घेतलाय तोच अधिकार म्हाजेर आहा. हांव देवाचें उतर म्हाजेर उलयतां आनी कितें घेता तीच तेजी पदवी हांव म्हाजेर घेता. जेजू तुवें म्हाका दिल्या ही पदवी तूं म्हाका शिकवण दिताय तूं म्हाका शिकयताय कित्याक तुजें उतर म्हणटा हांव जियेना तूं म्हाज्या भितर जियेताय. आनी तूं म्हाज्या भितर जियेताय नाजाल्यार तूं म्हाज्या भितरल्यान तूं काम करताय. तूं म्हाज्या भितर जियेताय आनी म्हाज्या भितरल्यान तूं काम करताय. पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर जियेता आनी म्हाज्या भितरल्यान काम करता. भितरल्यानूच येतलें कितें आहा तें. हें देवाचें उतर भाव भयणानो आमी डेली लागू करीत सगळीं कामां जातलीं.
आतां हांव एक उचारणी धाडटलो, तेज्या पयलीं सिस्टम शिकयतलो कशी उचारणी जावपाक जाय ती आमी नॅक्स्ट बायबल क्लासीन घेतलो, जेन्ना नॅक्स्ट येता पळय तेन्ना कशी आमची उचारणी जावपाक जाय. आनी एक हांव उचारणी घेतलो ती लायफ टायम म्हणपाची, तुवें लायफ टायम आयच्यान तूं स्टार्ट करतलें लायफ टायम. पूण पोयट्री कशी न्हू, आमचे बापा स्वर्गीच्या तो आहे न्हू, वाचून शांतीन वेन जिजस सेट फिनीश स्पिकींग दीस वर्ड म्हणजे अशें काळजान सान भावार धरून उचारणी. पोयट्री टायप म्हटले भाव भयणांनो, पोयट्री केली हे मागण्यांक तो तुवें पोयट्री केली मागणे ते तुमकां धाडून मागीर फायदो कांय जावचो ना. काळजान घालूंक जाय उतर. ही फुडली उचारणी आमची कशी जावपाक जाय ते फुडले क्लासीन आमी घेतले हांव. आनी हे तो तुजें सिस्टम तुका कळलो कशी उचारणी जावपाक जाय. भावा भयणांनो, इम्पॉर्टंट पयलें उतर घेवपाक जाय, तें उतर खावपाक जाय. आतां आमी जेवण जेयतात, तूं डायरेक्ट घेवताय जेयल्या उपरांत काय चाबडायताय. आनी आमी देवाचें उतर घेता पळय तेन्ना कितें करता, देव म्हणटा चाबडायल्या उपरांत कितें जाता, तुज्या भितर कॅलरीज जाता. जेवण जेन्ना तूं चाबडायलें घेवलें कांय जावचें ना, चाबडायलें तुजें सगळें इंटेस्टायन जें आहा तेका तेजें काम तूं इजी कोत्ताय. चाबडायताय तेन्ना भितर गेल्या उपरांत ते कॅलरीज क्रिएट करता आनी तुज्या आंगाक घोटाय येता. जेन्ना देवाचें उतर घेताय आनी ते देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ कोत्ताय, चाबडायताय, ते चाबडायत रावताय, ते तुज्या काळजान भितर वयता. कित्याक आतां तुवें तेका तेजो ज्यूस काडलाय की आतां मातीस मारल्यार तें पेट्टलें, उजो जातलो तेजो. जेन्ना तुज्या काळजान भितर वयता तें उतर तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान भायर सत्ता हें उतर तुज्या भावार्थाचें उतर. हें उतर तुज्या भावार्थाचें. कित्याक जशें तूं फिजिकल खाताय आनी तुका कॅलरीज क्रिएट जाता, तशें जेन्ना देवाचें उतर घेताय तेजेर नियाळ कोत्ताय, इतको नियाळ कोत्ताय की तें उतर वयता आनी तुज्या काळजान रिगता आनी तोंडांतल्यान भायर सरता. हांवें एके भयणीगेर गेल्लो, हांव फकत एकूच भयण आसली आनी प्रॉब्लम तेका भिरांत आसली. हांवें तेजो सगळो व्हिडियो काडलेलो, पूण ते फॅमिलीक नाका आसलो. हांवें व्हिडियो घातलेलो म्हणटकूच हांवें घालूंक ना तो. पूण तिका भिरांत आसली आनी हांव ताका देवाचें उतर दिवंक लागलो. ताका हांवें जॅक एन जील म्हणूंक लायलें. जॅक एन जील म्हटलें. हांव म्हटलें आतां कोंकणीन म्हणटा, तुवें कोंकणीन आयकलाय काय म्हटलें. आनी आमी हांसोन हांवें ताका सारकें इतकें कॉन्फिडन्स केलें, तेज्या आंगांतली तेजे भशेन करूंक जायनासलें. भाव भयणांनो, हें देवाचें उतर ताका हांसोन मोगान जेन्ना देवाचें उतर हांवें ताका पवित्र आत्म्यान म्हाका ही सिस्टम शिकयली त्या दिसा की हांसोन ताका दी. हांवें जॅक एन जील कोंकणीन म्हणून दाखयलें. तें आसता, हांवूय आसता. ब्रदर, आपणान केन्ना आयकोंक ना उरलें, तें आसता, हांवूय आसता. हांसोन हांवें ताका मोग दाखोवन सगळी तेजी कुडींतली भिरांत काडली. आनी भाव भयणांनो, जें म्हाजेशीन करूंक जायना तें करूंक लागलें. बँड करूंक लागलें, चलोंक लागलें, उठले, आपणाचे हात करूंक लागले, हात सगळे दुखताले. सगळी एका वरान ताका कंप्लीट सुटका मेवली ताका. एका वरान तें इतकें बरें जालें. पूण हांवें व्हिडियो कित्याक घालूंक ना ती म्हणूंक लागले, घाली नाका म्हणून हांवें तो व्हिडियो घालूंक ना. पूण हांवें रिकॉर्ड केल्लो पूण हांवें घालूंक ना, कित्याक ते फॅमिलीक नाका आसलो घालपाक. पूण हांवें रिकॉर्ड केल्लो. तिका कंप्लीट हांसोन देवान सुटका दिली. आनी हांसोन पवित्र आत्मा त्या टायमार भाव भयणांनो कोणाशीन कसो तुवें हें करूंक जाय पळय तो कोत्ता. मोग ताका दाखयलो, देवाचो मोग दाखयलो ताका. हांसोन कोंकणीन हांवें ताका जॅक एन जील म्हणून दाखयलें. जॅक एन जील दोंगरार चडलो, जॅक खाला पडलो, तेजो दोको मोडलो, अहें ताका सांगना फुडें तें खूश जालें. अरे ब्रदर, आपूण नको मरे हें कोंकणीन म्हणटा. हांवें म्हणलें आमकां शिकयलेलें इस्कॉलांत, तुका शिकोवंक ना म्हणटा. तें हांसोन आमी दोगांय हांसोन बरी ते खूश जाले. आनी मागीर भाव भयणांनो तेजी कंप्लीट सुटका जाली. पवित्र आत्मा त्या टायमार तुका भाव भयणांनो कशें मनशाक सुटका दिवंक जाय ती शिकयता. ताका म्हणूंक लागलो हांसोन शिकय. आनी हांसोन भाव भयणांनो कंप्लीट पेकोवणी. भाव भयणां कंप्लीट म्हणजे कंप्लीट. जें म्हाजेशीन बँड करूंक जायना तितकें तें बँड करूंक लागलें. म्हाका पासून तितकें बँड करूंक जायना तितकें तें बँड करूंक लागलें. हात सुटले
हात तेजे हे जाताले ते सुटले. दिमी घालूंक जायना आसली. हांवें म्हटलें दिमी घाल, उठ, दिमी घाल, उठ, दिमी घालूंक लागले. सगळें करूंक लागले भाव भयण. देवाच्या उतराक पदवी आहा. देव सांगता तुका खंयच्या टायमार कशें कशें कोणाक कसो कसो मिनिस्टर करूंक जावं पळय तो. म्हणटच भाव भयण, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोया आनी ही पेकोणी आनी हें सगळें आमकां फुकट देणें देवाचें. फुडल्या विकान आमी शिकोया भाव भयणांनो, कशें आमी वाड करपाची पळय ती आमच्या जिवितान. पूण पयलें हांव ते रोमन्स 10 हो आमी हेजेर आमी नियाळ करुया, कशें देवाचें उतर आमी आमच्या काळजांत घेवपाक जाय पळय ही सिस्टम. आनी ही तर तूं करिनाय नाल्यार देवाचें उतर तुज्या लायफान निर्फळ जातलें. पयलें तें आमी घेवपाक जाय, खावपाक जाय, चाबडावपाक जाय, आमच्या काळजांत घालपाक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी शिकोया, देवाची सिस्टम शिकोया. आनी जेन्ना भाव भयणांनो तुजें प्रेयर तर फकत तोंडा वयल्यान जालें कांयच जावचें ना, कांयच जावचें ना. पूण काळजांत सान तर जालें भाव भयणांनो, एवरी टायम तूं उतर उलयता तें घडोवन येतलें. एवरी टायम, ही गॅरंटी. एवरी टायम तूं उतर उलयता तें घडोवन येतलें. तुमकां कोणाक कितें विचारूंक जाय भाव भयणांनो नाल्यार विचारा. एक उचारणी हांव धाडटलो, पूण ती धाडच्या पयलीं हें सगळें क्लियर करुया आनी मागीर हांव ती उचारणी धाडटा. तुमचे चडशे जाणांचे हेंचे नंबर ना आमचेशी. हिंकां ती उचारणी धाडपाक नंबर जाय पडटलो. Let her take. हां एक ग्रूप कर, मागीर तितून आमी ती उचारणी घालुया आनी ती लायफ टायम म्हणपाची. ही आमकां सगल्यांक जावूय म्हणटा, म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आहा, हांव जेजू क्रिस्तान सगळें करूंक शकता. ही उचारणी आमी जेन्ना कोत्ता. हांवें म्हाज्या भुरग्यांचें सांगलां तुमकां कशें वाड जाली. आयज पासून हो ब्रदराचे भुरगे, आयज तेजो चेडवाचो रिपोर्ट आहलो, 1 म्हयन्या पयले रिपोर्ट आनी आयचो रिपोर्ट. हे देवाचें उतर उचारूंक लागलो. 3, 4, 5, 6 मार्क पडटाले, आतां 10 आहले. खंय पावले एका 15 दिसांनी 15 दिसांनी उचारणी करून. आनी तूं समज डेली करीत कितकी वाड जातली. हय वॉयस मेसेज, हय वॉयस मेसेजूय करुया. थोड्यांक मागीर जायना न्हू, वॉयस मेसेजूय करुया. न्हू इंग्लिशीचे कोंकणी केला तेणें आनी आनी पूण म्हाका आतां आनीक करूंक जाय मातशें मातशें चेंज करूंक जाय. म्हाका ती फुडली उचारणी घालूंक जाय तितून कंप्लीट म्हणजे लायफाक ती. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय? तुमकां कितें विचारूंक जाय भाव भयणांनो जाल्यार सांगा. कांय ना, कांय डिफिकल्ट ना. हे देवाचें उतर आमी फुडें करुया. हांव तुका गॅरंटीन सांगता. आयजूच कोणें तरी आयज आमकां टेस्टिमनी दिल्या की कोणाक भुरगें जालें म्हणून. ती हेजी रेजिनाची भयण सांगताली न्हू, कोण तरी प्रेग्नंट जाला म्हणून. 2 months. हय भुरगें नासलें, डॉक्टरान सांगलेलें भुरगें जावचें ना म्हणून. डॉक्टरान सांगलेलें हें करपाक जाय तें करपाक जाय. आमी देवाचें उतर दिल्लें तांकां पनिनून. आतां 2 म्हयन्याचें जालां. 2 काय कितके म्हयने? 2 म्हयन्याचें आतां प्रेग्नंट. 2 म्हयने आतां प्रेग्नंट आहा. डॉक्टरांनी सांगलेलें जावचें ना, हें करचें पडटलें तें करचें पडटलें. कांय ना, देवाच्या उतरान जालें. देवाच्या उतराक पदवी आहा बाब भयणा. ओटरा 18 तारखेर फाल्यां ह्या येता. एक संडे आला, एक संडे आणि तू वयच पयलीं तूं मातशें फोन मान तूं भायर सुटल्या पयस न्हू. तो रे भुरगो येयल्लो तो त्या दिसा, तो मागीर येवंकूच ना मरे. ना तो तेका कोणेन सांगलेलें. न्हू हांवें ताका सांगलेलें तें देवाचें उतर म्हटलें तो तेज्या कडल्यान पयशे खातलो.
तेज्या कडल्यान पयशे खातलो तो दुसरो तो शुअर खातलो. ते हेत कोत्ता गुणयता तुका हांगर पुरला थंय पुरला म्हणटा. कांय पुरपाची गरज ना. आमी पुरया ताका व्हरोन. कांय पुरपाची गरज ना. ती सगळी फोटींग ते जेजून सगळें केलां आनी पुरपाचें आनी कितें उरलां. ताणें म्हटल्यार सोंपतलें दवरूंक ना कितें. हय ऑलरेडी म्हटलं ताणें कोबार आनी कितें उरलां. इट इज फिनिश्ड म्हटलां. आनी कितें उरलां. तो म्हणटा कोबार जालें आनी कितें उरलां. आनी हे सांगता ताका थंय फाटल्यान धरला फुडल्यान धरला हें धरला. हें चोरपाचें वेपार तें आयकपाचें ना तें. पेकोणी जाली तेंची. पेकोणी आनी कितें उरलां. आतां तांकां उतर कळलें न्हू. जेजूच्या गायांनी जे जेजून गाय घेतल्या त्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली. ही आतां उचारणी तुमी करा. हितून पेकोणीची हा सगळ्या आनी फुडाराची तुमची देवान जे उतर बरोवन दवरलें देवाच्या उतरा भायर एक उतर ना. ही आमी केल्या ती आतां ही थोड्या दिसांनी हांव कोत्ता ती. ही तूं एकदां उचारली की कंप्लीट तुज्या लायफ टायम ती उलोवपाची. पूण पुत्तून आमच्या बापा टायप करिनाका. आमच्या बापा टायप करशात नाल्यार तें जावचें ना. तोंडाची न्हू काळजाची उचारणी काळजान सान जावपाक सुशेगाद टायम घेवन सजमोन ती उचारणी करपाक जाय. आतां आमी हांगा शिकयता. हांव बडा करून गेलो तो म्हणटा म्हाका कांय कळोंक ना. एग्जाम्पल दिवन ताका लागून शिकयता. इजी कोत्ता कित्याक तुज्या काळजान वचपाक जाय. मनान माव तुका एका सेकंडान घालूंक शकता. काळजान घालपाक जाय न्हू. काळजान वचपाक जाय बी. ताका लागून मागणें कोत्ताना कितें म्हणटा आमचे उत्मीक दोळे ओपन कर. आमचे उत्मीक कान ओपन कर आनी हे देवाचें उतर काळजान घेवपाक आमकां तयार कर. काळजान घेवपाक जाय. ही आमची बरी माती. हांगर बियो उडयल्यो भाव मेळ्ळा न्हू हेका पीक येवचें ना. माती जाय. आनी हे काळीज आमची माती. हे मातयेन तुजी जेन्ना बी वयतली तेन्ना किल्लोतली. आनी भितरल्यानूच किल्लोन येता भायल्यान न्हू. हांगर घातल्यो किल्ल्योच्यो ना. माती जाय ताका. माती ही आमचें काळीज. आनी हे मातयेन जेन्ना आमी बी घालता बरी तेन्ना ती रुजोन येतली. म्हणटकूच हें आमी करुया. आनी कितें उरलां मातशें म्हाका तो वायफाय जे जाय तांकां दाखोवया. तांकां कॉन्फिडन्स येवनी. प्लीज गॉड.